सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया बोव सकाळीं अजून काळोख आसतना समाधीशी आयली. तिणें समाधी वेली फातर काडलोली पळयली म्हणून शिमोन पेद्रू आनीक जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय वचून तिणें म्हणलें सुम्याक समाधींतलो काडून व्हेलो आनीक ताका खंय घाला तें आमी नकळो. तर आतां हिंगा मागदालाची मारिया सकाळीं जेजूगेल्या समाधीकूय येता फोंडा कडेन आनीक ताका फातर लायलो ती ना ती चोयता. तर तुमकां हिंगा जायतो लोक जायते भाशेन खबर सांगतलो. ही फातर म्हळ्यार अशें आनी कितें म्हळ्यार अशें हें तें कोण सांगतले. हिंगा आनीक दुसरो उपाय कांय ना. सिग्नला भाशेन एम्बर पडे लायट चलता रेड जावपाची आहा ती तर तुमकां रेड जालोली तर नाका जाल्यार तुमी पवित्र जावपाचें. जेजू कितको पवित्र जालो? जेजू गेले आवयन आनीक बापायन जेजूक पवित्र पुस्तकाचेर पोन्नो कराराचेर जेजूक वाडयलो पवित्रकायेन रावन. ते भाशेन आमगेलें दर एक कातोलिकागेलें जिवीत जावपा जाय. हांव जाणा आमकां मायन पायन हाडयलो नाय ते भाशेन. ती चुकली. कित्याक चुकली म्हूण खबर ना म्हाका. पूण आतां आमी ही पद्दत पळय आहा चुकपाची ओ वायटाची पातकाची ही पद्दत सोडया. हांव पवित्र जाल्यार म्हाका फकत 6 म्हयने जाले. 7 वर्सां हांवें ट्राय केली जायती शिंकपाक पूण कितें जालें 7 वर्सां उपरांत म्हाका पवित्र जावपाक संदी मेळ्ळी आनी 6 म्हयन्यांनी हांव पवित्र जालो आनीक हो जेजू गेलो वावर आतां नेटान फुडें वता. तर दर एक कातोलीक माय पाय गेलो कायदो भुरग्यांक फकत जल्म हाडपानी फकत कातोलीक करपानी जालें. तुमी काजार जाता आसतना थिंगा ओत घेताय तो आमी भुरग्यांक देव बिर्यातीन हाडयतो म्हणटाय तुमी. कोण हाडयता? कोण हाडयना. कोणागे भुरग्यान मिलार केले कोण काजारी जोड्यान मिलागर केले. काजार जाली सोरो कोमेस काजार जाली पत्त्योरा सोरो सगलो सोरो 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 म्हळ्यार देंवचार. हें कातोलिकांक खबर नासत म्हाका. तर कातोलिकांनी ही फुंकसांवां बी सारकी बंद करपा जाय. हे डांस आनीक हे सोरे हे देंवसरा गेले. तुमकां स्वता हें देवा गेलें कोणाकूय स्वता दिसपाना. तुमी तो बारीक तर हेजे नदर मान चोयली हे नाच आनीक हे सोरे काजरां दिताय ते हें तुमकां स्वता बरें स्वता कोणाकूय हें देंवसरा गेलें. तर आमी हे डांस आनीक हो सोरो दिवपाचो काजरां बंद करया. मुगेलो पयलींचो व्हिडिओ चोयाय. काजार सोंपी दवरया सारकें. शेजरां देखून सांगना जाल्यार कोंता येता. काजारी जोड्यान पवित्र रावपा जाय. हेका म्हणटाय काजार. ना जाल्यार मागीर कातोलिकांगेलें जिवीत बाजार जाता म्हाजी. भुरग्यांक खबर ना ती कितें करपाची ती मायक पायक चोयन हाडटाय बाडी आनी म्हाजी सगळो समाज भुरग्यां बट दाखयता. भुरगीं माय पाय गेलीं आयकनाय भुरगीं वायट रस्त्यार गेले म्हूण. तर जायतो हे फातरीचो पळय फातर काडली म्हणटाय ती जायतो लोक हे फातरीचे गान शिकोवन दिता. ही फातर म्हळ्यार आमगेलो दुबाव हें तें पयस काडपा म्हूण. तुमी थिंगा उत्तोलीं तुमी जात तितू बेगीन ब्रेक मारयाय आनी टायम ना. ते फातरी हात देखून लावपा वयता म्हळ्यार तुमी तुमचे गोड मोरोण येवन तुमी काबा जायत. सारकें बेस्ट म्हणटा तें आमच्या बाप्पा जेजून शिकयलें तें रोजार. हांव दुसऱ्याची पातकां बक्षितां तशींच म्हजीं पातकां बगय सारकें सिंपल आहा. हेंच घेवन कातोलिकांनी चलपा जाय. तूं तो दुसऱ्या बक्षिना तूं तर सारको पवित्र जायना सगळ्यां थंय जेजू भाशेन जेजून मोग केला तेश कोन तूं कोना जाल्यार कातोलिकाचें निसोणटोन आनी ती दुसरो उपाय ना. तुमगेली हें तें पत्ती शिकोण घेवन फातर काडपाचो तुमगे फातर काडप म्हळ्यार तुमी जिविताच्यो अडचणी काडपाच्यो. मनशाको ती ताकूत ना अडचण बी काडूंक. मनशा तें बळ ना सगळें करपा फकत तें पवित्र आत्मो कोता. तर पवित्र आत्मो तुजे भितर केदो येतलो जेन्ना तूं आमच्या बापाचें पळय रोजार आहा हांव दुसऱ्यांक बक्षिता तशीं म्हजीं पातकां बगयश तेन्ना की पवित्र आत्मा तुजे भितर येता. कित्याक तूं हें नियाळून आपण पळय कोत्तें रोंग आनी जेजून हें मागणें शिकयलां. मागणें हे भाशेन करया म्हूण शिकयलां. तर हें मागणें कोत्ता आसतना आमी नियाळूं जाय की आनीक आमी हीं पळय पातकां केलीं ती आमी सगळीं
बंद करपा जाय जेजुगे रोजाराचे हे हातराचे न्ही जेजुगेले पळय रोजार आहा आमच्या बाप्पा जे आमकां बापान शिकयलां आमी मिसाचे मुट्टाय ते रोजराचे सारकें साप साप जेजून बरयलो आहा हांव दुसऱ्यांची पातकां बोगशिता तशींच म्हजीय पातकां बोगोश आनीक म्हाका टायल्डेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार हें सारकें गरजेचें जेन्ना तूं दुसऱ्यांगेली पातकां बोगशिना तुका ताळण्यो कंटिन्यू कित्याक तूं देंवचार आहा ऑलरेडी देंवचार तुजे भितर फूल आहा आजरांनी आहा 1 आनी 2 न्ही तर आमकां हें सारकें गरजेचें दुसऱ्यांगेली पातकां बोगसून हांवें डिस्क्रिप्शनाचेर घायलो आहा तें कोराय सारकें सिंपल 5-10 मिनटां तूं पवित्र जालीं ओ हातोर काडूं वच रे मागीर कोणा हातोर काड बरो व्हडलो हातोर तो तुमकां मागीर बुलडोजर बी हाडूंक पडटलो मागीर तुमकां बुलडोजर येता म्हळ्यार काबार तर तुमी सगळ्या आकडे आनी ती कडेन रस्त्यान वचपाचें सोडय जेजून सारकें सोंपें सांगिलां तेंच कोराय दोळे आसून कुड्डी जायना काय कान आसून बेरे जायना काय जेजून सांगिल्लें तें कोराय दुसऱ्यांची पातकां भोगशाय तेन्नाच तुमची पातकां भोगसोतली ना जाल्यार तुमची पातकां ती थिंगाच वाडोन 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 तुमचो मागीर देंवसार जीव घेता ना जाल्यार दुयेंसां वाडोंक लागताय तर आमकां सारकें गरजेचें ह्यो वांकड्यो शिकवण ह्यो फातराची शिकवण आनी केसोली जेजूचे काळजाची शिकवण आनीक ह्यो तेर्स तिनाचो तेर्स आनी केसलो तेर्स म्हणून हें सगळें सोंडी आय हें सगळें आंकडे रस्ते जेजून सांगिल्लें तेंच कोराय सारकें सोंपें आहा तें करपा नाका तुमकां तुमी तिना उठोन तेर्स कोताय सायबिणी तेर्स कोताय मागीर कोणा गोंय साहेबा न्हंयेन कोताय आनी कोणा मागणी कोताय कितें करूं हें खुरसाको मागताय हें मेळटा कांय मेळना त्या कळशार उदक जेजून सारको आमकां सोंपी वाट दाखयल्या आमच्या बापाचेर जेन्ना तूं पवित्र जातलो तुका आनीक ताळण्यांत पडपाक आनीक चान्स ना पवित्र आत्मो तुजे भितर आसता आनीक आमी कातोलिकांक बरो सयग आहा कित्याक आमी भुरगेपणासान आमगेलें आयकोन येयलें एवांजेल पूण आमकां पवित्र जावपाक वा पवित्र रावपाक कोणें शिकोवं न्हय हिंगा आमी चुकलें ही पातकां भोगसून सगळ्यांत हांवें माये मोगान मिठमेर नासलोल्या मोगान सगळ्यांत हांवें भोंवपाक आमकां कोणें देख दिवं ना जेजून दिलोली पूण आमी कितें जालें आमी आमगेले संवसारी वस्तूंचेर माय पायचे गेलीं सोयऱ्यां चोयलीं शेजारां चोयलीं सगळ्यांगे चाल एकूच आनी दुसऱ्यां चोयलीं जी कातोलीक नाय चाल सगळ्यांक एकूच तो सगळ्यांचे भाशेन आमी सगळ्यांचे पडे आमकां दोळ्यान दिश्ट पडटा तेजी आमी चलोवलीं ना जाल्यार फ्रेंड सर्कलांक कितें जाता तूं तो शिगार उडना जाल्यार ते फ्रेंड मुठाय तूं आयज आमगे फ्रेंड न्ही मागीर तुका ओडूंक पडटा तूं तो सोर पिना जाल्यार ते फ्रेंड मुठाय तूं आमचे बाराबर येनाका मागीर तुका फ्रेंडशीप मागीर तुका सोडूंक पडटा मागीर तुका सोरपिच्या पडटा असो जाता तें आमी कातोलिकां सगळीं दुसऱ्या लोकां भाशेन कित्याक जालें कित्याक हांव म्हणटाय गो विथ द फ्लो आनीक एक संवसारान देंवचारान आनी एक हें गायलो हा इंग्लीश भाशेन गो विथ द फ्लो म्हणटाय जे परी संवसार वयता तेसो तूं वच ना जाल्यार तूं संवसाराचे मनशांचे भाशेन तुगेली पद्दत जावपाची ना तुगेलो वेव्हार जावपाचो ना हिंगा आतां उतराचेर गाडी माताय खूंय जावं तें आख्ख्या संवसारांत उतराचेर गाडी माताय विश कोता आसतना गाडी माताय सगळ्या हें चालू आहा गोंयां तशेंच UK देखून UK हांव तुका बरें आनी म्हणना हिंगाय तेंच उतराचेर गाडी गोंय आहा तें सेम हिंगाय आहा इंग्लिशीन पूण गोंयकार म्हणटा ते कोंकणीन मातले तर ह्यो आमी वायट संवयो आमी सोडपा जायो मागीर तेंच्या भुरग्यां पर्यंत निसणटोन जाता मागीर जिते जिते मोत्ताय मागीर जिते देंवसार जितू मारता सारको देंवसारां सोडना चोय कितको मन जाताय तें चोय कित्याक आमगेली गोंयकारांगेली पद्दत जालो आहा गो विथ द फ्लो जे परी संवसाराचो भेस आहा ते प्रमाणे तुवें चलपा जाय सगळो लोक गाडी मारता उतराक गाडी मारपा जायो तेदो तुका कोट्टा तूं संवसाराचे बारबर आहा म्हूण लोकां आसवता आं बाबा होय आमचे भाशेन आहा बरो कोट्टा तेका संवसार म्हळ्यार कितें तो तर हें सगळें गाडी मारपाचें हें सगळें भुरगीं कोणाक वचोन शिकताय घरांत माय पाय गुन्यांवकारी हांव भुरग्यां बोट दाखयना केन्नाय तर हे उरफाटे पोत्ते नाका आसलोली सोजमण्यो बायबलाच्यो लोक तुमकां दिता
आनी त्यो घेता घेता म्हळ्यार तुमचें मरण जाता. तर मागदालाची मारिया येयली, फातर कोणशां काडलो तो चोयलो. हो फातर आमी फातरूय घे आनी तुमगेल्यो त्यो अडचणी आनी कितें कांय लायना काय तेका, तो सोडय. म्हणून शिमोन पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय वचून तिणें म्हणलें, सुमयाक समाधींतलो काडून व्हेलो आनीक ताका खंय घाला तें आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनीक समाधीशी पयलो पावलो आनीक वडो घालून ताणें जमनीर आसलोल्यो ओळी पळोवन, पूण तो भितर गेलो ना. ओळी पळयल्यो, जमनीर आसलोल्यो ओळी पळयल्यो. तर हिंगा जेजूक पळय हे ओळींनी रेवडायलोलो, घुस्पायलोलो आनीक हितून समाधी भितर गायलोलो. त्यो ओळयो आहाय हें तेणें चोयलो, जो पेद्रूचे बाराबर शीस गेलो तेणें. तेन्ना ताचे फाटल्यान शिमोन पेद्रूय पावलो आनीक समाधींत भितर गेलो आनीक पळय जाल्यार थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें पळयल्यो. आतां दोगांनी ओली आसल्यो त्यो पळयल्यो, घुस्पायल्यो त्यो, आनीक ताचे तकलेर घालोलो तो रुमाळ ओली सरशें दवरलोलो न्हय, पूण कुशीन कवळलोलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलोलो तोय शीस भितर सरलो आनीक ताणें पळयलें आनीक बावाट धरलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक जाय आसलो म्हूण ते अजून नकळो आसले. उपरांत शीस घरा पत्तले. तर हिंगा आमकां दिसून येता की जेजू थिंग ना म्हणलो तशें हिंगा आमकां बरयलोलें मेळटा की तेणी पळयलें आनीक बावाट धरलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक जाय आसलो म्हूण ते अजून नकळो आसले. उपरांत शीस घरा पत्तले. तांकां खबर आसली, जेजून जायते पाटी सांगलोलें, पूण ते नकळो आसले म्हूण सांगिल्लें आमकां. ते घोडी आनी कितें चिंतताले आसतले, पूण वयरी बरयलो आहा पळयलें आनीक बावाट धरलो म्हणून. तर आमकां हिंगा कितें दिसून येता, आमी हें तरी आमकां आज लायलें आमगे जिवितांत जाल्यार आमकां सारकी बेस बरी खबर आहा की जेजू तिसऱ्या दिसाक मेलेल्लो जिवन जालो म्हूण. आनीक जेजून सांगिल्लें की आपणें केलां तें म्हज्या परस चड वस्तू मिलाग्र्यो अजापां तुमी कोतली म्हणून. तेंय खबर आहा आमकां, पूण आमी कितें तेजो कितें फळ कितें काडला ना. आमी फळ आजून कांय काडलेलो ना. तर आमी आतां कितें करपाचें? हो पळय आमी पवित्र पुस्तकाचेर पळय आमी विसर गायला तें आयकोन आमी कोण नासतना रावलें तें आमी आयज सावन कोमेस करुया. जें जेजून आमकां कार्य दिलोलें, जेजू आमी जाणें मरण पुनर्जीवन जालो म्हणून, पूण आमी जेजूचे भाशेन आजून करपाक लागलो न्हय कातोलिकां. हेका लागून हे सगळे लोफडे कातोलिकां गेले घरांत आनी कातोलिकां गेले जिवितांत जाताय. आमी दुसऱ्यांचे भाशेन रेस मारपाक सोदताय. हे संवसाराची आशेची रेस कातोलिकां न्ही ती. गोंयची कातोलिकां दुसऱ्या परस वयल्या पावंड्यार वयल्या दर्ज्यार रावपाक सोदताय. कित्याकून तुमी जाणाय कितकोन गोंयच्या कातोलीक देखून लोकां फोंडा उडयताय ते सारके. गोंयच्या कातोलिकांनी नांव पेड्डार केलां आनी तांकां आमी वेंग मारताय. जे पळय कातोलिकांनी नांव पेड्डार केलां तांकां लोक आनी उखलून दवरतात, पूण सोत कितें तें कोण सांगना. सोत म्हणटा तें आमी जेजूचे भाशेन जावपाचें. हेंच कातोलिकांक गेलें सोत. आनी कातोलीक धर्म कांय ना. तूं जर जेजू भाशेन जायना हें मीस देखून तुका न्ही. आयतरा सोंत म्हणटाय तो देखून तुका न्ही. तूं कितल्या सोंत पाड, पूण तूं जेजू भाशेन जायना हें सगळें निर्फळ. जेजून सांगिलां वच सगळ्यां लागीं मोगान भोंव आनी मागीर यो मिसा. म्हणटकीर कितें तूं जेजू भाशेन जाव आनीक जेजूचो वावर तूं कर, तेदो मागीर तूं मिसा वच. तेदो तूं मिसा वचपाचें. कितू लोक आसता इगोजीन तूं. आमगे गांवांत एकलो देखून आसलो पवित्र. इगोज हाली आसूंक जाय आसलोली. मुगे आख्खें भुरगेपण आख्खें जिवीत बरी मुगे गांवां इगोज आनी कोपेलां हाली आसूंक जाय आसलीं. पूण कितें जालें, माडी पळय बंद पडलोले. ते माडी देखून आतां कोमेस करूं पळय माड्यार वचपा लोकां वयर. लोक हितू जात म्हणून. मागीर कोणें बायलें पांती गायले. मागीर जाणाय तुमी क्रिसमसाक न्यू इयरा पेंडॉल घालपा पडटा व्हडलीं.
ओ लोक कितें येता ही सगळीं फकाणां ताका मिसाचो एक पयशाचो ताका फायदो जायना इतुली आमकां बायबलाची जाणवाय आहा 2021 वर्स जाली वो बायबल आमकोडे आहात संवसारांत आहा आनी आमी भुरगेपणासान जाणय जेजू मेलो आनी जेजू जिवन जालो म्हणून फकत जेजून पड कितें सांगिलां तें आमकां खबर ना आमी म्हणटाय संवसार आमकां जाय तसो जिवपाचो जेजून तें बरयलां तें म्हाका पडलोलें ना आमी भुरगेपणासान आमगेले भुरग्यांक ल्हानसान भुरग्यांक आमी हितू बसीच्या पोंदाक शेवटून उडयताय तसो जाला आमी कातोलिकांगे जिवीत इकरा पूण मारिया समाधी लागीं भायर उबी रावन रडटाली आनीक रडटाणा वडो घालून समाधींत पयलें जाल्यार दोवी आंगळी नेसलोले दोग देवदूत तिणें पळयले जुंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले एकलो तकले वाटेन आनीक दुसरो पांय वाटेन आनी तिका म्हणलें बाय तूं कित्याक रडटाय तिणें तांकां म्हणलें कित्याक म्हज्या सुम्याक काडून व्हेलो आनीक ताका खंय घाला तो हांव नकळो अशें म्हणल्या उपरांत फाटल्यान वळोन पळय जाल्यार तिणें जेजूक थंय उबो आसलोलो तो पळयलो पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना आतां हिंगा मारिया फोंडा कडेन आसली भायल्यान तर 2 आंज बडवे फोंडाचेर आसले बसोन भितर तर आंज बडवे आहाय म्हळ्यार कितें आंज बडवे म्हळ्यार देवा गेले मॅसेंजर आनीक ते मारिया कडेन उलयले बाय तूं कित्याक रडटाय मारियान तांकां म्हणलें कित्याक म्हज्या सुम्याक काडून व्हेलो आनीक ताका खंय घाला तो हांव नकळो तर आतां आंज बडवे मारिया कडेन क्वेश्चन कोताय बाय तूं कित्याक रडटाय तर मारियान आन्सर दिलो जेजूक कोणें वयलो आपलें खबर ना तर आंज बडवे आमकां देवान दवरले ते एक ओतमे आंज बडवे म्हणल्यार आनीक ते आमचो आदार ते आमकां सगळ्या मनशांक संवसारांत तूं कातोलीक आसूं वा कातोलीक नासूं सगळ्या मनशांक आंज बडवे देवाचे काकुटीन आंज बडवे पावताय देव जायत्या लोकांक देंवसारांतल्या चोपक्यांतलो जायते पावटी सोडयता हे आंज बडव्यांक धाडून अजापां मिलाग्र करून जरूय तर तो लोक जेजू मानना देवा मानना तरूय पूण जो एक मनीस जियेता तो देवाचे काकुटीन जियेता तर हे आंज बडवे सदांच आमच्या आदाराक पावताय तर जो कातोलीक पवित्र देखून ना तांकां देखून हे आंज बडवे पावताय पूण तुवें सोजमो जाय की आपल्याक मोरनांतलो देवान साल्वार केलो आंज बडवे थंयसर आजीर जावन म्हाका मोन्नांतलो साल्वार केलो तर हेजी आमी सोजमण घेवन आमी वायट जिवीत बदलून पवित्र जावपाचें आनी घडये तुका फुडें घडये देंवसार तुगेली विकेट सारकी उडयत जितो मारीत आनी मागीर चान्स मागीर चिंतून कांय फायदो ना जेन्ना तुका दिसता की म्हाका ह्या विघ्नांतलो म्हाका नेवारलो म्हजें ऑपरेशन जालें आनीक म्हाका आनीक 10 वर्सां गॅरंटी मेळ्ळ्या तर हीं सगळीं दुयेंसां पडे तुजीं आसलीं म्हाका फातर आसले फातर वचोन आतां म्हाका बरी भलायकी आहा हें तर सगळें तर चोयन तुमी सुदरनाय जाल्यार तुमगेलो देंवसार विकेट मरण केन्ना करपाक शकता तुमगेलें विकेट केन्ना उडोवपाक शकता तर सारकें गरजेचें आमकां आतांच्या आतां पवित्र जावपाक आनीक जोरी तर तुमकां हो व्हिडिओ पयले फावटी मेवला म्हगेलें चॅनल जाल्यार जेन्ना ही सोजमणी काबार जाता बेगीन डिस्क्रिप्शन वचय आनीक आतांच्या आतां पवित्र जाय घडये तुमकां देंवसार आजीच मारीत ना जाल्यार रातयांत ना जाल्यार फाल्यां तुमकां जितो मारीत सांगो जायना तर आमकां दर एक कातोलिकाक गरजेचें पवित्र जावपाक हेका लागून तुका आज हो सोयेक ही संदी मेवल्या पवित्र आत्मा तुका सांगता
यू टर्न मार पुरो आतांचे आतां पवित्र जाव आनीक तुजो आख्खो घोराबो जो दुयेंसान पडला त्रासान पडला आख्खो घोराबो तुगेलो खुशाल आनंद बरीत जातलो आनीक सगलो वायटांतलो मेकळो जातलो सारकें गॅरंटेड शुअर 15 जेजून तिका म्हणलें बाये तूं कित्याक रडटाय कोणाक सोदताय तूं तर सेम उतरां आंज बडव्या गेली जेजू म्हणटा तो चोय कोणाक सोदताय तूं पयलीं फकत आंज बडव्यांनी म्हणलोलें बाये तूं कित्याक रडटाय सेम उतरां हांय आनी जेजून एक सेंटेन्स एड केला बाये ना कोणाक सोदताय तूं आतां जेजून मोचीनी फुडें सांगलोलें आपण पुनर्जीवन जातलो पूण तेका उगडासना शीस घोडे हे जेजू गेले पडे कोश्टांच्या पडे हो दीस आहलो निमाणो शुक्रार तेदूच घोडे शीस भियोन आनीक हे 2 दीस देखून शीस भियोन सारके भितर आहले आसतले आनीक ते इसरोल देखून आसतले त्यांक दिसोलें आसतलें की आतां आमगेलो फुडार कितें आमगेलो गुरू राजांचो राजा पडे म्हणटाय तो राजा जायचे न्ही पयलो मेलो आनीक दोग जाण शिसांगे माय देखून येयलोली जेजू बोलेरी मुगेल्या दोगांय चेड्या एकल्या रायटान एकल्या दायान उज्यान दायान बसय म्हूण सांगो राजा जात्री जेजू तर आतां ह्या शिसांनी सारको होप सोडलो आनीक तेंगेल्या मनांत जेजून कितें सांगिल्लें तें देखून आतां तेंगेल्या मनांत येयना आसतलें सारकें तेंगेले डिलीट जाले आसतली मेमरी ह्या वखदार हें पडे जेजूक पडे घडलां तें चोयन ते सारके निराश जाले आनीक हिचो ही बायल मारिया तेक देखून खबर ना की जेजू तिसऱ्या दिसाक जिवन जावपा म्हणून आनीक ती एका रडटाली म्हणून जेजू होणात ना जेजूची कूड ना म्हणून ती रडटा आमी आमगेले गोच्च्यांक मोगाची घरांतुल्या मनशांक खाशा रोगताची घरांतुली कोण मेल जाल्यार रडटाय हेंचोय मारिया भाशेन मागीर जेजू विचारता बाये तूं कित्याक रडटाय तर जेजू आमकां दर एकल्याक घरांतलो कोण मनीस मेला तेजे पासत रडटाय जाल्यार जेजू आमकां दर एकल्याक विचारता बाबा तूं कित्याक रडटाय बाया तूं कित्याक रडटाय रडोन कितें फायदो आहा मेलोलो मनीस जितो जातलो ना सगळीं जाणां मेलोलो मनीस गेलो सगळें खबर आहा एक दीस मनीस मरतलो आनीक मेलो म्हणटच मनीस परतून जिवन जावपाचो ना तर रडटाय कित्याक मोत्री हो मनीस इफेर ना गेलो म्हणून आमी रडपाचें आमच्या काळजाक दूख जावपा जाय की हो आमगेलो घरांतलो मेला तो इफेर ना गेलो कित्याक इफेर ना गेलो पयलीपाट येयले ना तेंका घोडी कळपाना जबाब इफेर ना कित्याक गेलो कित्याक जेजून आमकां मार्क 16 चॅप्टर आनीक वड 15 जेजून सांगला सगळ्या संवसाराक वचात आनीक आपल्याची खबर परगटात आनीक आपल्याची खबर परगटून जो लोक बातिजम घेता कातोलीक जाता पवित्र कातोलीक रावता कातोलीक जावन पवित्र रावता तो साल्वा जातलो म्हणटच संवसारांत ताका सगळें बरें मेळटलें आनीक जो जेजूची शिकवण मानून घेना तेजें निसणटोन मार्क 16:15 वचून वाचय 15 आनीक 16 मागीर जेजू कितें म्हणटा ह्यो वस्तू तुमी कोत्तेल्यात कोण पवित्र कातोलीक आहा तो सोंपेपणी आमी गेल्यारी जेजून केल्याय त्यो आनी त्याच उपरांत चोयल्यारी शिसान केल्याय त्यो इकर शिसांनी एकलो जीव दिन मेलो तर हें आमी 11 शिसांचे भाशेन आमी दोरे कातोलिकान जावपाचें पूण आमी कितें जालें कातोलिकां सगळीं जुदासा भाशेन जालें एकलो गोळ घेवन मेला तेजे भाशेन जालें सगळीं गोंयची 99.99% कातोलिकां जुदासा भाशेन जालें आनी तेचे भाशेन आजून चलता आमगे माय पाय जुदासा भाशेन जियेलीं आनीक आमगेलीं कोण वडील कोण मरोन गेले तीं सगळीं इफेर ना गेलीं तीं जुदासा भाशेन जियेलीं तीं जेजूच्या भाशेन जिवंक ना म्हणून शिसांच्या भाशेन जिवंक नाय जुदासूय गोड दिन मेलो तोय शीस जेजू गेलो एकटो तोय जेजूच्या भाशेन जिवंक ना हेर 11 शीस जेजूच्या भाशेन जियेले तेणें आपल्या गेली चोरी आपल्या गेले पीक पॉकेटींग हे पयशे काडपाचे
ते तेणें केन्ना सोडूंक ना आनीक ताका फाटीं शेवटीं जेजूक 30 नाण्यांक विकलो आनीक पातोक आपल्याचें ओडकून घेवंक ना आनीक शेकी वचोन गोळार मेलो. हो जाला आमगेलो दर एक कातोलिकांगेलो भेस घातकी जुदास. आतां आमी तर हो घातकी जुदास पळय दर एक कातोलिकाचे भितर आहा. हो घातकी जुदासागेलो देंवसार दर एक कातोलिकाचे भितर आहा गोंयां. आख्ख्या संवसाराक शिंपळे गोंयकार सगळ्या गांवांनी वयताय. आमी म्हणटाय भुरग्यांचो फुडार करूंक वयताय. कोणाचो भुरग्यांचो? जुदासा भाशेन खबर त्यो. जुदास आपल्यागे फुडार करपाक वतालो. थोडे थोडे पयशे चोवन पळय लोक जेजूक पळय जेजूगेल्या कार्यांक कामाक पळय आदार करपाक लोक कितें पयशे कित्याक दितालो. तितूलो जेजू हो जुदास थोडो थोडो चोत्तालो. तो आपल्यागेलो फुडार करपाक वतालो. आपल्यागेलो सायड बिजनस कितें घालपाक वता आसतलो. जे परी आमी आमगेले भुरग्यांगेलो फुडार करपाक आमी कातोलीक म्हणटाय ते भाशेन जुदासागेलो जालो संवसार काबार तेच परी कातोलिकांगलो जाता. आमकां जावपा जाय हे शिसांचे भाशेन. तर जो मनीस रडटा मनीस मोत्री ते रडटाय तेजें कारण तो इफेर्ना गेलो म्हूण हें सोजमाय तुमी. तुमकां सोडून वयतलो दर एक मनीस जाणा आमगेलो. दर एक मनीस जल्मा येयलो मनीस मरपा जावो. हें सगळें बेस बरें जाणाय. तर रडप कित्याक तो इफेर्ना गेलो. तो सासणाच्या सासणाक काबार जालो. आतां इफेर्ना तसोन कोश्टांचे कोश्टूच भोगतलो. संवसारांत तेणें कोश्ट काडले तर इफेर्नांत कोश्टांचेर कोश्ट. हेका लागून मनीस रडटा. हो कारण घेयाय तुमी रडपाचो. कोणाक सोदताय तूं? कित्याक दोगांनी कित्याक जालें दाखयलें तूं कित्याक रडटा म्हणून? जेजू जिवन जालो म्हूण तेंका तर कळ्ळलें जाल्यार ते खुशाल जावपाचें. जेजू जिवन जालो म्हणून खुशाल जावपाचें मारिया. शिसूय जेजू कोणें चोरून न्हयलो म्हणून हे पेद्रू आनी दुसरो शिस पळयल्ले ते धांवपा नासले लोकां हेका सांगो की जेजू चोरून न्हयलो म्हूण कोणें. हो जेजू थिंगा ना म्हणून होणात. आनी मारिया रडपा नासलोली की जेजू जिवन जालो म्हणून मारिया रडपा नासलोली. तर मारियाकूय उगडासना आनी ते दोगूय शिसांकूय उगडासना की जेजू तिसऱ्या दिसाक पुनर्जिवंत जातलोच म्हणून. तेका लागून जेजू असो मुद्दम विचारता चोय कोणाक सोदताय तूं? आपण म्हणटा जेजू जिवन जालो तर होणाक कितको आसतलो. तेका लागून जेजू विचारता कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून मारियान ताका म्हणलें सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनीक हांव ताका काडून व्हरतलीं. तर आतां जायतो लोक मनीस पळय मरोन गेले तेका मानताय जे परी मारिया म्हणटा मेलोल्या जेजूक आपण काडून व्हरतलीं. ते भाशेन मरोन गेले तेंका जायतो लोक तांकां देखून रोजार करतात. ते कडेन मागोता. कोण मरोन गेले? 7 मरोन गेले. सायबीण मेलीत. ते कडेन मागोता लोक ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनीक हांव ताका काडून व्हरतलीं. हे मेलो मनशां कडेन तुमी मागोन कितें कोतायत? आतां सांगिलां मार्क 16:15 असो आचाय 16 17 जो मनीस पवित्र कातोलीक जातलो तोच मनीस संवसारांत सूख भोगतलो. ना जाल्यार कांतरां काडटाय तियात्र काडटाय आनी कॉमेडी काडटाय. तुमी हिंग सूख भोगतलीं त्या गांवां सूख भोगतलीं लंडना वचून सूख भोगतलीं गल्फ वचून सूख भोगतलीं अमेरिका वचून सूख भोगतलीं ऑस्ट्रेलिया वचून सूख भोगतलीं कनाडा वचून सूख भोगतलीं. जायतो लोक तुमकां फोटकिऱ्यो भासो तुमकां दितलो. मागीर तुमी निराशी जातलीं. शेवटी हिंगा थिंगा धांवन सूख मेळटा म्हणून तुमी भुरग्यांचो फुडार करपा म्हणून तुमी धांवलीं कांय ना. थिंगाय तुमचें निसणटोन मरण तुमचे सारके देराचेर मारीत येता. तूं हुंय धांव मरण तुगेली सावळी सोडना. तर तूं मागीर हे मेलोल्या मनशां कडेन हे पळय मारिया म्हणटा ते भाशेन जाता तें ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. मेलोले कुडी करून कांय फायदो ना. जेजू 3 दिसांनी जिवन जालो. तर जिवंत जेजू कडेन आमी आमगेल्या काळजांत घेया आनीक आमगेले जिवितांत आमगेले कुडींत देव रिगोवन आमी देवाचे परी पावलार पावल मारून आमी वाट चलया. आमकां वर्सां देखून आहा पावलार पावल मारून वाटच चलुया. देवा दर्शन घेवंक जेरुजालेक या. तर आमी देवागेलें दर्शन दिवंक
सगळ्या लोकांक आमी भोंवया मुजे भाशेन कोरयाय सेम व्हिडिओ मुगेलो बरोयाय दीस बरें आयकाय बरोयाय 5-10 मिनटांचो कोरयाय ऑद्दोर करपाक गरज ना आनी मागीर तुमी पवित्र आत्मो तुमचे भितर रिगलोलो आहा तो तुमकां बळ शक्ती दितलो आनीक तुमी गिन्यानान वाडत वयतलीं आनीक तेन्ना तुमकां तुमीच प्रवचन करूंक तुमकां पवित्र आत्मो आनीक देव सातीस त्रिनादीचो एक देव तुमच्या भितर येता तो तुमकां फावो करतलो प्रवचन करपाक सारकें गरजेचें मार्क 16-15 सारकें आचाय 15, 16, 17, 18 मार्क 16 चॅप्टर ओवेसवर मार्क 16 पयलें प्रवचन करपाचें पेकोणी मागीर पेकोणी सारके लास्टा आहात यू वील lay the hands over the sick and they will be healed हे सारकें लास्ट सेंटेंस मेळटा तर आमी हेजो सारको निचेव करपाचो हें सारकें आमगेलें मोतींत भरून देंवसराक आमी सारको नाकारूं जायो मन आमी बदलूं जायें हें संवसारी वस्तूंचेर आहा भुरग्यांचो फुडाराचेर तर तुगेलें मन गेलें तूं चिंतिलो भुरग्यांचो फुडारूच चाफण करतलो जिवीत बरी जाल्यार तुजी लागोली वाळटी लागलो आहा तुका केदोन जीव असो तुका सांगो जायना म्हाजी तूं मेलो तो मेलो बायल मेली ती मेली तुजी भुरग्यांचे मागीर हाल ल्हान भुरग्यांचे हाल बाबड्यांचे ताकाय तुमी देंवसार करून सोडलें ताका लागून तुमी मेली आनीक तुमगेली देख भुरग्यान गेली आतां भुरग्यांक कोण शेजारी सोयरी कोण आहाय ती भुरग्यां सांगताय देवान तुगेले माय पायक आपोवन व्हेली मागीर भुरगीं म्हणटा हो केसो देव हो देव आमकां नाका आमगेली माय पायक आपोवन वता तो देव म्हाका नाका कोणाक जाय आसतलो ही कातोलिकां आमी एश कोन्न भुरग्यांक हाल्स देख दिताय की देवान तुगेली माय पायक आपोवन वयली म्हूण माय पाय तेंचे पातका उदेशी मेली मातशें म्हूण गिन्यान आहा कातोलिकांक हुंच रेब्यां उडयल म्हूण खबर ना गिन्यान काण कोण मेलो पाचार वयताय जाल्यार देवाक जाय आसली देवान व्हेली हें आमगे पाचारप जालां कातोलिकां गेलें तुमी तरी पवित्र जायनाय तुमी तेशींच मरपाचें न्ही सोंटोन तुमचें कितकोन पिशाचे सुण्याचे भाशेन बरें मरोणय ना तें ताका लागून मुगेलो व्हिडिओ जाता तितू सर्कुलेट करयाय तुमी करयाय घाल्याय लोकांचे दोळे उगोत जावपाचे कुड्ड जालो म्हण जेजू लोक दोळे आहाय तांणी पळोवचें बेर जाल म्हण जेजू लोक कान आहाय तांणी आयकुचें कोणा कान आनी दोळे कोणा आहाय कातोलिकां कोणा आहाय तुमी ल्हान सुपुरल्या भुरग्यांक सांगताय तुगेले मामाक तुगेले डाडाक देवान आपोवन वयलो म्हणून देवाक गुन्यांवकारी कोताय तुमी तेंचे मना तुमी वीख घाताय कोणाक सोदताय तूं बाय तूं कित्याक रडटाय तुमी म्हणटाय जेजू आपल्या गेले मागणे आयकना देव आपल्या गेले मागणे आयकना जेजू विचारता कोणाक सोदताय तूं कित्याक रडटाय तुमी हे तुमचे जिवितांत कोश्ट येयले ते कितकोन तेंचेर जैत व्हरपाचें सारकें सोंपें 5-10 मिनटां पुरो तो माली म्हूण चिंतून मारयान ताका म्हणलें सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलो न्ही 16 जेजून मारयाक म्हणलें मारये तिणें वळोन जुदेकारांचे भाशेन ताका म्हणलें राबुनी जेजून तिका म्हणलें म्हाका धरून रावूं नाका हांव अजून बापा सुरशीं चोडूंक ना म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी म्हज्या देवा आनीक तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां तर जेजू जिवन जायन पोत्तून मारयेक दिसती पडलो मारिया नांवान उलो मारलो आतां कितें जालो जेजू मेलोलो उर्साचेर तुमगेलें तर बुकाचेर तर जिविताच्या बुकाचेर बूक ऑफ लायफ म्हणटाय ताका गुगलाचेर मानचुयाय बूक ऑफ लायफ तुगेलें तर हे बुकाचेर तर स्वर्गार तुगेलें बुकाचें नांव ना जाल्यार तुका आनीक तुगेलें सासणाच्या सासणाक तुगेलें नांव काबार तूं फकत एक पातकी म्हणून तूं इफेर्नांत लासतलो आनीक जो मनीस स्वर्गार गेला
तो आपल्यागेलें नांव तेगेलें स्वर्गार बुकाचें आसतलें आनीक तो सासणाच्या सासणाक देव तेका नांवान वळखतलो जे भाशेन मारयेक नांवान उल्लो केलो ते भाशेन तुमकां तर संवसारांत बरें सूख भोगूंक जाय आनी कोणाकूय तर दिसता आपल्या स्वर्गार वचपाक जाय जाल्यार आनी दुसरो उपाय ना। हांव देवा मागणी कोतालो म्हाका ही खबर नासलोली म्हाका आतां पवित्र जाले 6 म्हयने जाले हांवूय देवाक रोजार कोत्तालो की म्हाका तुज्या बरोबर स्वर्गार येवपाक जाय म्हणून तुज्या बरोबर म्हाका स्वर्गार रावपाक जाय म्हणून हें मुगेलें मागणें आसलोलें चडशें डेली जायते फाटी पूण म्हाका खबर ना स्वर्गार वचपाची वाट कितको ती बायबल हांवें जोरी आयचलो देखून पूण म्हाका खबर ना हांवें जायती सोजमणी घेयली 7 वर्सां तोरूय पूण म्हाका केशी वाट मेळना मागीर आतां पवित्र जाले फकत 6 म्हयने जाले तर तुमकां पवित्र आत्मो आतां सारकें डायरेक्ट वाट सर्गीची दाखयता तर आतांचे आतां पवित्र जाय आनीक रावं नाकाय विकेट पड फुऱ्यान हार्ट अटॅक येवं फुऱ्यान डायबेटीक जावं फुऱ्यान एक्सिडेंट जावं फुऱ्यान वेजिटेबल जावं फुऱ्यान रावं नाकाय आतांचे आतां यू टर्न माराय आनीक आजचे दिन म्हणटा ते आतांचे आतां सावन तुमगेले सुरू जातले ना जाल्यार आजचे दिन कब आयेगा म्हणून तुमी तितूंच तुमी मन वयतलीं देंवचार तुमकां तितूंच जितो मारतलो म्हाका धरून रावूं नाका हांव अजून बापा चडशीं चडूंक ना म्हज्या बापा आनीक तुमच्या बापाशी म्हज्या देवा आनीक तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां तर आमगेलो देव आनीक आमगेलो बाप कोण तो आमकां जेजून पोत्तून उगडास केला म्हज्या बापा आनीक तुमच्या बापायशी तर आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यारच आमगेलें नांव हे बूक ऑफ लायफ हे जिविताच्या बुकाचेर बरयलोलें आसतलें जे भाशेन जेजून मारयेक उलो मारलो तेश कोन जेजू नव्यान येतलो पोत्तून येतलो तेदना आमकां जेजू नव्यान उलकतलो नांवान उलकतलो जे पवित्र कातोलिकाचें नांव ह्या बुकाचेर बरयलोलें आहा तेका म्हज्या बापा आनीक तुमच्या बापायशी म्हज्या देवा आनीक तुमच्या देवाशी तो आमगेलो देव कोणू सर्गीचो बाप आनीक जो लोक देवाक आनीक पूत ना वो जेजू देवागेलो पूत न्ही वो जेजूक जो लोक मानना तेचें सगळ्यांचें खोटा आनीक निसणटोन जायत कोळे बायबलाचें मेळटा गुगल मानसुयाय मार्क 16 देखून आहा मार्क 16:15 आतां पळय तुमकां सांगिल्लें तीन देखून आहा दोज हू डू नॉट बिलीव वील बी कंडेम्ड वील पॅरीश निसणटोन गुगलाचेर टायप कोराय आनीक BibleHub.com तितून वेर्स माराय मार्क 16:15 जो लोक जेजूक सोत मानून कातोलीक जायन पवित्र कातोलीक जायन जेजूचे भाशेन वावर करून तर जियेना जाल्यार तेजें निसणटोन ओटरा मागदालाची मारिया गेली आनीक आपण्या सुमयाक पळयला आनीक ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें तर तुका जेजू मेळ्ळा तूं तर पवित्र कातोलीक जाला वो मुगेलो व्हिडिओ चोयन ही पवित्र आत्म्याची सोजमणी तुमकां मेवल्या ती चोयन तुमी तर मांदून घेवन पवित्र जालीं जाल्यार तुमी वचपा जाय आख्ख्या संवसाराक आनीक जेजूची खबर परगडपाक जाय जे परी मागदालाची मारिया गेली आनी आपणें सोम्याक पळयला आनीक ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें तर आमगेली एक शीस म्हणून आमगेलें काम जावन आहा दुसऱ्यांक बायबलाची सोजमणी दिवपाक आनीक सोत कितें तें सांगपाक गोडये लोकांक दिसता फकत तेणी सोंत आयतराचो सोंत पाळल्यार पुरो आनीक मागीर पातके जिवीत सारले कांय प्रॉब्लेम ना कित्याक तूं सोंत मांदिता तेका लागून तुगेलें सगळें जिवितांतलें देवागेलें पळय कितें कार्य आसलोलें तें जालें फकत सोंत पाळलें जाल्यार आमी जाणा हेर गोंयकारांक कांय कोनाय फकत आयतराचो सोंत पाळटाय निमाण शुक्रार कोताय मागीर दुखीचो सोनवार आनीक मागीर
इस्टर आनी क्रिसमस जालें कातोलीक पण काबार. जेजून इतलें केलें ना. जेजून होकोच तेदो होकोच पास्कांची परब आहली. जेजून होकोच पास्कांची परब केली ना. तर आमकां कातोलीक जाल्यार कितें करपा जाय? कातोलीक जाल्यार 10 मांदामेंट मानपाकूच जाय, ती आमची चूक न्हय. तेज भायर आनीक एक मांदामेंट दिला जेजून कातोलिकांक. जो पळय जल्मासा कातोलीक आहा तेक न्ही. ते कातोलीक नांवाचे जल्मासा पळय कातोलीक आहाय ते कातोलीक सगळे नांवाचे. आनी गोंयांत जाणाय आमी सगळे कातोलीक आहाय पळय तितलेय चडशे सगळे देखून धरले जाता आमी सगळे जल्मासा कातोलीक. ते सगळे कातोलीक नांवाचे. ते फकत सोंत पाडपाचें सोंत. तेंगे माय बायन केलें वडिलान केलें ते भाशेन तेणी सोंत मारिलो आनी ती मेली आनी इफेर्ना गेली. कित्याक? जेजून सांगिलां तें तेणी करूं ना. ना म्हूण 10 मांदाम्यातूय मादूं न्हय. तेंक सगळे मिसा गेल्यार तेस केल्यार जालें कातोलीक पण काबार थिंगा फिनीश 19. तेच सांजे म्हणगे सातोळ्याच्या पयल्या दिसाक शीस जमलोले आसले तुयचीं दारां जिदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलोलीं. जेजू भितर सरलो आनीक तांचे मदें उबो रावलो. ताणें ताका म्हणलें शांती तुमकां. हें म्हणून जेजून ताका आपले हात आनीक आपली कूस दाखयली. सुम्याक पळोवन शीस खुशाल जालें. जेजूक देरां शिसांनी बीन बंद केल्लीं आनीक शीस भिलो हाय आनीक जेजू येयलो जिवन जात्रेच. आनीक जेजून कितें म्हणलें पयलें उतर शांती तुमकां. इंग्लिशीन कितें म्हणटाय पीस बी वीथ यू. आमी मिसाचे वयताय आनीक एकामेकाक शांती दियात म्हणटरी आमी शांती दिताय. माये मोगान शांती दिया म्हणटाय. पूण अशी शांती बेस्ती केली एकमुका मान बागयली काबार. मागीर मिसाचो भायर गेलो. तुगेलें जिवीत आहा वायटांतूच. शांती ही कोणाक आनी शांती मेळना. सगल्यांगलें जिवीत पाड. तूं शांती दिताय तेगे जिवीत पाड आहा. शांती घेताय तेगे जिवीत पाड आहा. तर हें बेस्तें दोंगीपण ही आमगेले पळय इगोजीन पळय शांती दिताय ती सगळी दोंगीपण दोगांय पातकां आहाय. शांती दिता ही पातकां शांती घेता ही पातकां आहा. गोबायल दोगांय आहाय जाल्यार नाजाल्यार सायडीन कोणू पडला अनवळखी पडला गांवचो पडला शेजारी पडला फ्रेंड पडला. तर ही शांती सगळी दोंगीपण. शांती कोणाचें दिवपा जाता कोणाचें शांती दिवपा जाता. जेजून म्हणलें शांती तुमकां. कोणाक? शिसां म्हणलें. जो मनीस पवित्र आहा तेकाच ही शांती मेळटा आनीक तेज्यानूच शांती दुसऱ्यांक वांटूंक जाता. तुवें शांती तुमकां म्हणलें नाजाल्यार गूड मॉर्निंग म्हणलें नाजाल्यार बर्थडे विश केली नाजाल्यार काजाराचो विश केलो नाजाल्यार कसलीच तुमी कितें जुबली मानयताय ती सिल्वर जावं गोल्डन जावं कितें जावं विश कोताय तें तुमकां कितें फायदो आहा? कांय फायदो ना. तुमी पातकां आहाय तीं पातकां आहाय. तेज तूं कितें बरेंपण जातलें ना. आतां एक पवित्र मनशान तर तुका शांती दिली तुका विश केलो जाल्यार तुका पवित्र आत्मो तुका कन्विक्ट कोतलो. म्हळ्यार कितें तुका हुस्कायतलो तुका जागो कोतलो की तुवें वायट सोडपाक जाय. तुगेलें जिवीत चलता तें वांकड्या मार्गार. ना जाल्यार तुका तूं कोणें शांती दी कोणांगली विश घे खूंय मागणें वच खूंय रेतीर वच तूं केन्नाच बरें भोगूंक पावपाचो ना. हें म्हणून जेजून तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सुम्याक पळोवन शीस खुशाल जालें. तर आमी खुशाल जातले केदोणा जेजू जेन्ना आमचे मोदीं आमच्या बरोबर जेन्ना आसतलो. ना जाल्यार आनीक आमकां खुशालकाय म्हणटा ती ना. ती फकत संवसारीक थोड्याच मिनटांची खुशालकाय जी मनशांक मेळटा ती परतून मागीर तेगेलें वायट आहा तें परतून तेका सोंतापाक लागता. जेन्ना तुगेलें कितें फुंकसांव आसता तेन्ना तुका विश कोता तेन्ना तूं हॅप्पी आसता जालें. मागीर परतून ती घोडी गेली तुगेलें जिवीत परतून तुफानां सांपडलोलें तशें आहा. इतू लोकांक विश केलें तुका काजार आहल्यार कितलो
500 लोक विश कोतात आनी आतां फोनांनी कोताय हजारान दोरी आतां आदी म्हणटो हॉलांत टच ना इगोजी टच लोक मेळटालो आतां कितें आतां फोनाचेर आनी कितें वॉट्सॅपाचेर आनी इंस्टाग्रामाचेर आनी फेसबुकाचेर सगळे विश येताय आतां हजारान दोरी चल कितें फायदो आहा ना काजारी जिवीत सुफळ जातोलें ना कित्याक घोव बायलां व्हंकल न्हवरो नवीं काजार जालीं तीं दोगांय पातकांत आहाय दोगांय पवित्र जालो ना पातकां हांबळा मिनींग कितें पातकां हांबळा तूं पवित्र जालो ना आनीक एका दुसरो मिनींग ना उजवाड आनी काळूख तुमी म्हणचें आमी कुमसार जालें ना कुमसार जाल्यार तूं पवित्र जायना कुमसार एक साक्रामेंत जेजून पळय मागणें केलां आमच्या बापा शिकयलां तें मागणें आमी बरे भाशेन चीत दिन बरे भाशेन जेजूच्या मोगान तें आमी आयकोंक जाय थिंगा बरयलो आहा एंडिंगा जशीं हांव दुसऱ्यांची पातकां भोगता तशीं म्हजीं पातकां भोगोश तूं दुसऱ्यांक भोगसून दुसऱ्यांक बरें करपा भायर सरना आनीक हो प्रचार आनी की बायबलाची सोजमणी तूं दिवपाक लोकांक भायर सरना जाल्यार कळ्ळें तूं पवित्र जालो ना मो तूं बीन घोली गेलो आहा नव्यान जेजून तांकां म्हणलें शांती तुमकां जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां जॉन 20:21 तें जेजू म्हणटात बापान म्हाका संवसारांत धाडलो कितें करपाक दुसऱ्यांक साल्वार करपाक सगळ्या लोकांक जेजू म्हळ्यार सगळ्या लोकांक सोडवण दिवपाक तर हे संवसाराचेर पडे आदां येवेन पडे वायट उडलोलें तें जेजून आपल्याचेर गेलें आनी हें कार्य करपाक जेजूक बापान धाडलेलो सर्गीच्या बापान आनीक जेजू म्हणटा जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां आतां आमी कातोलीक खूंय गेलीं जेजून म्हळ्यार तुमकां पाठयतां आमी खूंय गेलीं जेजू गेलें आमी खूंय वचोन कितें केलां आतां जायते गोंयकार कातोलीक लाखांनी हिंगा आहाय युके आहाय कितें केलां कितू जाणांनी केलां कितू जाण गोंयकारां युकेक युट्यूबाचेर हे भाशेन कोताय कितू जाण मेळटलीं लाखांतलीं 5 मेळटलीं तर आमी आतां कोणा रावताय 1 लाख कातोलिकां युके आहाय ती कोणा रावताय जेजून म्हळ्यार पाठयतां तसोच हांव तुमकां पाठयतां आतां देवान आमकां युके पाठयलें जसो बापान म्हाका पाठयला जेजू कार्य दिवन धाडलोलें तेंच कार्य जेजू आमकां दिन आमकां युके पाठयलें तर आमी हें कार्य आतां आमी करपाचें सगल्यांनी हो पडे आमकां जोलो मेळ्ळा जिवीत मेळ्ळां तें जेजू म्हणटा जसो म्हाका बापान पाठयलो आतां तुमकां जेन्ना तूं ही सोजमणी बायबलाची आयकोता तेन्ना जेजू म्हणटा हांव तुका पाठयतां आतां ओके तूं म्हणटा पण चुकलो आपल्याक सोजमणी नासलोली हे भाशेन जेजू गेलें कार्य करपा जाय म्हणून कातोलिकान तुमी म्हणटलीं आमकां सोलें मुगलो संवसार बेब्याचे भाशेन जो बांयत बेबो आहा तो म्हणटा होच संवसार मुगेलो बांय ते भाशेन आमी कातोलिकां गेली ही बांयच आमगे आपल्यागे घोराबोय संवसार जालो हा घोराबोच तेज्या भायर आमी वचनाय तेज्या भायर म्हणटा आमी कित्याक पडलां हांव म्हाका देव सोमेस्तांक देव चोयतो तेंगेलें म्हाका चोवपाक गरज ना जेजू म्हणटा हांव तुमकां पाठयतां कित्याक पाठयता फॉल्ग मारूंक बाराचे कोपा वचोंक और युके वचोन बूच बोमान हिंगा मागीर शॅरिंगा रावताय त्या देखून लोफडी कोताय गोंयकार बेबदी म्हणटाय युकेक शॅरिंगा रावताय तितून गाणीकोत म्हणटाय 100 रुपयान हें करून पाठयता कातोलीक पण म्हळ्यार कितें तें गोंयकार खबरू ना गोंयकार फकत ते टीव्हीचेर उरले युट्यूबाचेर उरले ती कातरां कॉमेडियन सिरियल चोवपा आनी मागीर हिंदी पिक्चरां आनीक हेर कितें असो लागलो आहा तो इंटरनेटाचेर तेजेर उरलो आहाय गोंयकार जेजून पाठयता म्हणटा थिंगा कोण पावलो ना कोण जेजू गेलें काम करपा जिवितांत लागलोलो ना कितुले गोंयकार आहाय कितूक गोंयकार कोताय काम गोंयांत चोय 3-3.5 लाख पूण गोंयकार आहाय आसतले कातोलीक कोण कोताय कितुले एका 20 or 50 आमकां कोताय यार मागीर खूंय गेले यार मागीर म्हणल्यार जेजू पालो सुकलोलो उज्यांत घालून रासपाचो तर तुमकां उज्यांत कोरपो जाये
किडे हाताय आनी उज्यान लासोता इफेरना बरयलो हां जेजून सांगिलां डायरेक्ट जेजून सांगिलां गुगलाचे मारेन चोय बर्न इन फायर एंड द वॉर्म्स विल ईट यू आनीक राव नाकाय हो मुगेलो तुमकां फर्स्ट टायम तर तुमी मुगेले चॅनलाचेर येयलें आतांच्या आतां डिस्क्रिप्शनां वचाय व्हिडिओ काबा हात्री आनीक आतांच्या आतां पवित्र जाय उठ नाकाय कोदला वयलीं सगळें बक्षिता मग जेजू भासतीय आनी बक्षाय काळजासान आनीक सगळें ताय माये मोगान मीठ मेर नासलोल्या जेजून केलो त्या मोगान आमी सगळें ताय वेव्हार करया जालो पवित्र एक मुठाय न्यू क्रिएशन जेजू मुठाय काम टू गिव यू न्यू लायफ तुवें लायफ विबाड मरे आज पासून पूण तूं आजून जिता आहा जेजू मुठा नो प्रॉब्लेम आत कॉमेस कोर आत सान संवसारा वस मुखार हांव तुका पाठयतां चल फुडें आयज सान आत सान हो मुगेलो आयक दिसभर रातभर आयक 24 वर आयक बंद करूं नाका रातीचें आनीक बरोय आनीक फालसान तुगेले युट्यूबाचेर अपलोड कर 5-10 मिनट कर तुका जाय ते भाशेन कर आख्खें जाल्यार आख्खें रिपीट कर तूं कर तुगे तोंडान कर अशें उलोवन जेजून तांचेर सुवास सोडलो आनीक तांकां म्हणलें पवित्र आत्मो घेयात 23 जांकां तुमी तांच्या पातकांचें भोगसोणें दितात तांकां देव त्या पातकांचें भोगसोणें दिता आनीक ज्या पातकांचें भोगसोणें तुमी आडावून दवरतात त्या पातकांचें भोगसोणें देव आडावून दवरता तर आतां सांगतालो तुमकां की तूं तर दुसऱ्यांक बक्षिना जाल्यार तुगेलें कातोलीकपण एक दोंगी कातोलीकपण तें तुकाय फायद्याचें न्ही आनीक दुसऱ्यांकूय फायद्याचें न्ही तूं एक सुकलोलो पालो तुगेलें आनीक जेजूचो मोदें संबंद काय ना तूं ऑलरेडी जोडला तुगेलें केदोणां इफेरनातपण तुगे लासपाचो वेळ येतलो तो तुका खबर ना तो तूं इफेरना पडच न्ही फुडें साल्वा जाव वो तूं सुवास घेता हें सांस घेता हें पळय तूं वारें ऑक्सिजन घेता तूं जिता आहा तुगे हार्ट बीट मारताय तुका आजून चान्स आहा तो केदोळ किरमिनूर जावं कोणू जावं तुका आजून चान्स आहा सगळ्यांक एकूच चान्स तूं कोणा जीत मार ना जाल्यार सादी पातो कर निकाल एकूच आतां लोक जायते लोक लॉटरी काडटात आमगेले हुरसां बुरसां ते लॉटरी घाताले हेस्तां बी कोणाको बूक काडटालो बुकूय काडल्या तोच प्रायज फर्स्ट प्रायज तोच मेळटा बूक काडल्या आनी एक काडाय ताकाय फर्स्ट प्रायज तोच मेळटा तर तूं कितलीं पातक कर इनाम एकूच इफेर्न तूं सादें कर नाजाल्यार कोणा जीत मार इनाम एकूच इफेर्न तो जेजू हिंग कितें म्हणटा तांचेर स्वास सोडलो आनीक जेजून म्हणलें पवित्र आत्मो घेयात आतां तुमकां सारकें सोंपें जेजून 2021 वर्सांनी जेजून संवसारांत धाडलो पवित्र आत्मो आनी पवित्र आत्म्या धाड पवित्र आत्म्या यो वेलकम होली स्पिरीट ही कांतरां बातरां म्हूण तुमी थिंगा मातये लागताय तें मुठ मुठा तुमचें मरण तेजेर तुका कांय जायना कित्याक पवित्र आत्मो संवसारांत येयल्यार 2021 वर्स जालीं तर जेजून शिसांक पवित्र आत्मो दिलो पुनर्जीवन जायन रोखडोच आनी मागीर जाणाय आमी सगळ्या मनशा कुळाक पवित्र आत्मो फावो केलो जेजून ह्या पेंटाकॉस्ट फेस्ताक 40 दिसांनी जेजू स्वर्गार वेतूच पाठयलो पवित्र आत्म्याक सेनेकाळ म्हणलेले सुवातेर जुयांकवार मुरी आनीक आपोस्त आसले तर जेजून आतां हिंगा आपल्यागेलें कार्य करपाक फुडें वचपाक जेजून ताका म्हणलें आतां पवित्र आत्मो घेयात कित्याक जेजू म्हण हांव तुमकां पाठयता तुम तर मुखार वयतले जाल्यार हो पवित्र आत्मो जावो आनी पवित्र आत्मो घेनासतो तूं गेलो जाल्यार हे रेतीर दिताय ते हे तुमकां कावन्सिलींग कोताय ते हे टॉम डिक एंड हॅरी हे ब्रादर सिस्टर आनी कोण प्रिचर आनीक हे पास्टर आनी कोण म्हणटाय ते फकत बोल बच्चन म्हणटाय ते बोल बच्चन उलोवपाचें फकत त्या कडेन कांय जायना त्या कडेन अजापा मिलाग्रो करूंक जायना आनी त्या कडेन अजापा मिलाग्रो लोकांक शिकोवपाक एकू जायना आनीक कितको पवित्र जावपाचें आनी पवित्र जावपाचो कितें फायदो पवित्र जाल्यार कितें मेळटलें तुका इनाम कितें पवित्र जाल्यार ना जाल्यार तुजें निसोणटोन तें तुका कांय सांगनाय तें तुका चाय आमी कितको वयताय फ्रेंड हॉटेलांत चाय वचोन 2 फोकाण केलीं च्या पिल्या सुसेगाद बरें खायलें येयलें जालें काबार चाय वयता तेचो संबंद जालो तो कित्याक तेंचे भितर पवित्र आत्मो ना
जेजून म्हळें हांव तुमकां पाठयता. मागीर जेजून तांचे स्वास सोडलो आनीक म्हणलें पवित्र आत्मो घेयात. सारकें सोंपें. तूं कोणू जावं, तियात्रीस्ट जावं, कांतोरीस्ट जावं, कॉमेडियन जावं, कोणू जावं, तुमी हें पडे परगोडटाय तें सगळें फाल्स. तुमी पवित्र आत्मो घेयात आनीक लोकांक अजापा मिलावऱ्यो करून शिकयाय. तुमगेले फामिलीक तुमी सांबाळे राखाय पुरो. पिळगी तुमगे इफेरना गेल्योच. आतां पूण तुमगेले भुरग्यां धुकलून हितूय तियात्रांत आनी कॉमेडियान तितू उडोय नाकाय पुरो. फूल स्टॉप माराय, ब्रेक माराय, यू टर्न माराय पुरो. तशें सगळे गोंयकारां पुरो केलें तें पुरो. माप बोन वतोलें म्हणटाय आमी. आमगे पुर्वज गेलीं इफेरनांत. आतां आहाय ती इफेरनां वचपाचें माप बोन वतोलें. आनी राव नाकाय. पवित्र आत्मो घेयात. तुका तर पवित्र आत्मो ना. तुज्या निसोणटन बरयलो आहा बायबलाचे वर्स चुये मान चुये. इफ यू डू नॉट बिलीव यू वील पॅरिश. मार्क 16:15 सारकें सोंपें आहा. कित्याक तितूनच तुका कातोलिका मेळटा कितें करपा तें. सोंपो एग्जाम्पल एक बायबलांतलो वेर्स म्हणल्यार हो घेयाय तुमी, तेजे सगळें आहा. मार्क 16:15 तूं काबारूय निसोणटनूय जातोलें आनी तुका पवित्र आत्मो मेळ्ळ्यार कितें जाता तेंय आहा आनी कितें करपा तें. सगळें कातोलिकांगेलें कार्य आहा. हें दोंगीपण आनीक तुमकां मुखार व्हरों आनीक तुमकां तुमगेले रिस्काचें वचपाचें हो तुमी वेस आचाय पयलो. केदोणां देंवचार तुमचें मरण गात घेतलो आनी म्हणनाकाय मरण सारकें. आदां एवे जेजून सारकें डायरेक्ट सांगिल्लें यू वील डाय. हें फळ खायल्यार तुमी मरतलींत. आनीक ताका दुसरी उतर ना. देंवचार फकत मात्ता जितो. जॉन 10:10 आचाय. द थीफ कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय. पयलो तुगेलो सुसेग तो पेड्ड्यार कोता. तुका पातकांत घालता. तुगेलें कातोलीकपण चोवन वता आनीक तुका धोंगी कातोलीक कोता पवित्र कातोलीक जावपा सुवातेर. मागीर तुका जितो मारता सारको बेगीन आनीक मागीर डिस्ट्रॉय निसोणटन तुज्या इफेरनांत. तुका आनीक सासणाचें सुख ना. 23 जांकां तुमी तांच्या पातकांचें बोगसोणें दितात तांकां देव त्या पातकांचें बोगसोणें दिता. तर आमी सारकीं देवाचे भाशेन जालीं. जे परी फारिजेवांनी जेजू खुर्सार मारलो कित्याक जेजू लोकांचीं पातकां बोगसतालो म्हणून. आनीक फारिजेवांक दुसरें कारण नासलोलें जेजू खुर्सार मारपाक. फकत तेणी म्हळें ब्लास्फमी. फकत मनशाक फकत देवाकूच अधिकार आहा मनशाचीं पातकां बोगसूंक. चोय बायबलाचे वेस मारे ब्लास्फमी मारे आनी मेट्टा तुमकां. कितू कळय ते म्हणटाय जेजू ब्लास्फमी. कित्याक जेजू म्हणटा आपण दुसऱ्यांची पातकां बोगशिता. आपल्याक सर्गीच्या बापान अधिकार दिला पातकां बोगसूंक. तर जेजू तोच अधिकार आमकां दितो. चोय तांकां देव त्या पातकांचें बोगसोणें दिता. जेजून सगळें बोगशिलीं आनीक तेंगेलीं दुयेंसां बरीं केलीं. आनीक सांगलें वचात आनीक पातक करी नाकात. गो एंड सीन नो मोर. आनीक तर तुवें पातक केलें तुगेलें मरण सारकें लागीं. आनीक ज्या पातकाचें बोगसोणें तुमी आडावन दवरतात त्या पातकाचें बोगसोणें देव आडावन दवरता. तर आतां दुसऱ्याचें जिवीत आनीक तुजें जिवीत कोणा हातीं आहा? तुज्या हातीं आहा. तुमी म्हणनाकाय म्हजें जिवीत तुज्या हातांत दिता म्हणून ना. देवाचो गूट देव जाणा म्हणनाकाय. देवान दिलें देवान व्हेलें म्हणनाकाय. हीं सगळीं फकाणां तियात्र तुमकां कोणा उडयताय. तर तुमकां देवाचे भाशेन तुमकां देवान पदवी दिल्या. इन माय नेम जेजून सांगिल्लां मार्क 16:15 इन माय नेम. जेजूचें नांव घे आनीक सगळें तुमगेल्या जिवितांतलें वायट सगळें काबार कोराय. शिराप घाल्याय वायटाच्या जिवितांत. कोणाच्या नांवान? जेजूच्या नांवान. दुयेंसां सांगाय मोर आतांच्या आतां जेजूच्या नांवान. हो जेजून आमकां अधिकार दिला. हो जेजून आमकां पावर दिला. तर हो पावर केदो येता? जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जाता. जेन्ना एक पुलीस आपल्यागेर युनिफॉर्म घाता तेका तेगेलो पावर येता. लोक तेका सालाम मारताय. हो लोक कायदो मोडपाक भिताय. कित्याक तेगेले युनिफॉर्माक तेका दर्जो आहा ताका पावर आहा. तो ते भाशेन जेन्ना तूं पवित्र जातलो तेन्नाच तुका देंवसार भिवन कोडसोरून वयतलो. तुगे झटकी देखून येवपा ना देंवसार. तर कातोलिकाक सगळो फायदोच फायदो. वीन वीन सिट्युएशन म्हणटा आमी इंग्लिशीन. वीन वीन सिट्युएशन.
फायदोच फायदो जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो कोणूय जावं कातोलीक आहाय ती ना जाल्यार जीं कातोलीक नाय तेंकाय तर कितें फायदो जावो जाल्यार एकूच मार्क 16:15 तें दियाय तुमी जीं कातोलीक नाय तेंकां तर तें विचारलें कातोलीक धरूंक म्हळ्यार कितें तुमी कातोलीक आहाय म्हाकाय बरें स्वता हांवूय जेजू मानिता जाल्यार हो तेंकां वेस दियाय मार्क 16:15 आनी 16:17-18 ती वाचूंक लाय इतले 3 वर्स सारकें मेन तर आमकां गरजेचें दर एक कातोलिकाक पवित्र जावपाक आनीक तितून भितर तुमी गरीबांक बरें करयाय नाजाल्यार दुसऱ्यांचें बरें चिंतयाय नाजाल्यार सगळ्यांत हांवें माये मोगान भोंवाय हीं सगळीं फकाणां हे कातोलीस तुमकां मागतले कितें मसालो आनी एक हिस्टोरी घातले मदें आनी सांगतले तेजे भाशेन तुमी बरें करया म्हणून कांय ना हितून हीं सगळीं फकाणां हें सगळें देंवसरा गेलें तुमकां हितूनूय दोन ह्याच रेब्यां तुमकां लडोवन मारपाचीं जितीं आनी काबार न्ही सोंटोन तुमगे घोऱ्याब्याचें काबार घोराबय काबारूच तूं एक मेलो तो मेलो तुगेलो घोराबय काबार आख्खोच घोडे बायल मेली लंडना चोयल तुमी कितू लोक मोत्तो घोडे बायल मेली घोऱ्याब्याचें निसोंटोन घोव मेलो घोऱ्याब्याच्या भुरग्यांचें निसोंटोन आनीक एका दुसऱ्या उतर ना बायबलाचें आहा डायरेक्ट कातोलिकान आतां दोळे उगोवन पवित्र जावपाचें सारकें गरजेचें तुमगेलो जीव सांबाळय तुमगेले बायल भुरग्यांक ना जाल्यार घोवाक भुरग्यांक आनीक फामिलीक माये पायक सगळें सांबाळय आनीक सगळें स्वर्गार व्हरपाचो प्रयत्न करय तुमी जेजूचें कार्य चालू करय आनीक सगळीं फामिली तुगेली साल्वार जातली 24 जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळो म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो देखून दुसऱ्या शिसांनी तोमासाक म्हणलें आमी सुम्याक पळयला पूण तोमासान तांकां म्हणलें ताच्या हातांचेर हांवें किड्यांची कुणां पळयले शिवाय आनी किड्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनीक म्हजो हात ताचे कुशींत घालिना जाल्यार हांव स्वत मानच्याक ना 8 दिसां उपरांत शीस 9 घरांत आसले आनीक तांच्या बरोबर तोमास दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनीक तांचे मोदें उबो रावन ताणें म्हणलें शांती तुमकां उपरांत जेजून तोमासाक म्हणलें तुजें बोट हांगा घाल हे पळय आसात म्हजे हात तुजो हात लागीं हाड आनीक म्हजे कुशींत घाल ह्या फुडें भावाट नासलोलो जावं नाका पूण भावाट दवर तोमासान जेजूक जाप दिवन म्हणलें म्हज्या सुमया आनीक म्हज्या देवा जेजून ताका म्हणलें जेजून तोमासाक म्हणलें म्हाका पळयलोय म्हूण तुवें भावाट दवरलोय पळय नासतना भावाट दवरता ती खरेंच सुभागी तोमास 11 शिसांतलो मोदो एकलो 12वो गोळ घेवन मेलो जुदास आनीक तोमासाक म्हणटाय डावटींग तोमास दुबावलो म्हणून जेजू खरेंच रुमां येयला आनीक हेर शिसांक मेळ्ळो आनीक तोमास नासलो रुमांत तर तोमास म्हणटा आपूण एश कोन्न स्वत मानपाक ना तर आमकां आज कातोलिकांक स्वत मानपाक जेजून इतल्यो वस्तू 3.5 वर्सांची जेजू गेली मिनिस्ट्री शिकवण अजापा मिलाग्रो सगल्यो बरोवन दवरलो आहाय 3.5 वर्सांच्यो आनीक तोमासूय जेजूच्या बरोबर 3.5 वर्सां भोंवलो पूण आमी आतां पळयलां की जेजू पुनर्जीवन जावन शिसांक मेवलो तोमासान दुबाव दवरलेलो पूण तोमासान मागीर जेजू येत्रीच मादून गेले हें आमी सगळें जाणाय तरी पूण आमी जेजून पळय कितें सांगिलां तें आमी कोनाय आमकां हिंगा तोमासाचे भाशेन दर एक कातोलिकाकूय आमकां दुबाव आहा तुमचेर दुयेंस येयलां तें देवा कडेन बरें जायना म्हणून तुमकां देवाचेर दुबाव आहा ओ देव मुगेलीं दुयेंसां बरी कोना दुयेंसां म्हाका जिवितांत त्रास कोश्ट आहाय आटाविटे आहाय चिंतना येताय तर देवान म्हाका ह्या संवसारांत कित्याक धाडला हे जायते प्रश्न आमकां जायते फाटी येताय हे प्रश्न आमचे मतीन देंवसार घाता तूं तर जल्मा येयनासलो जाल्यार तुका हे त्रास कोश्ट हे सगळें तुजेर सगळे पेज पडटो
आनीक हेर सगळे तुका आडकुळ्यो येताय तुज्या जिवितांत ह्यो सगल्यो तुका येवपा नासल्यो तूं तो जल्मो नासलो जाल्यार हें देंवसार दर एक कातोलिकाच्या देखून मतीन घालता आनीक मागीर देंवसार सांगपा सोदिता कितें चोय तुका आतां देवान संवसारांत घायलो आतां तुवें येयलां तें भोगपाचें कित्याक देव कांय तुका आदार करपाचो ना आतां ही देंवसरा गेली चिंतना येताय तें रोखडी मानून घेताय पूण हें जेजून रस्तेल्या देवान हें फडें बरोवन दवरलां सारको फूल प्रूफ आहा बरयलो आहा की हे भाशेन हे पद्दतीन तूं तर जिवीत सारता जाल्यार तुगेलें जिवीत सुखाबरीत जाता हेच पद्दतीन तुवें जिवीत सारपाक जाय तुका हे सगळे जिवितांत गोश्ट आनी त्रास पळयले ते जावन हाय कित्याक तुगेलें जिवीत रोजनार देवाचे पद्दतीन चलना जो जिविताचो कॅटलॉग बायबल आमकां देवान दिलोलो आहा हो तुजो जिविताचो बूक हे बुकाचेर चोयन तूं तुगेलें जिवीत आटापून दवर आजे तर तूं भायर गेलो जाल्यार दुर्घटना घटी नजर हटी दुर्घटना घटी तुवें तर हो बायबलाचो उपयोग करनासतना तर तुवें तुगेलें जिवीत सारूंक कॉमेस केलें जाल्यार तुजें कोठा म्हणटा तुजें निसणटोन हो बायबलूच जावन आसा आमचो जिविताचो कॅटलॉग जे परी कसलीच एक इंजिनियर वस्त काडटा तेजे बाराबर एक बूक येता तो तुवें वस्त कितकोन उजार करपाची ती ना जाल्यार ते वस्तूचे निसणटोन ती वस्त तुका उजार करपाक कोणना आनीक तुवें चुकोन न्हांवता आसतो मोबायल टाबान दवरलो जाल्यार उदक पडून तो मोबायल नाजाल्यार स्लीप जावन टाबान पडून तो मोबायल तुगेलो वॉटर डॅमेज जातलो म्हणटच पेड्ड्यार जातलो तेका त्यो सवलत्यो आहाय तो तुवें कुयदाद घेवपाक जायो गाडये देखून तुवें तो कुयदाद घेवपाचो तुवें ते भाशेन गाडी ऑयल घालपा जाय गाल मुल्टीची घालपा जाय गाल मुल्ट्यांची घालपा जाय पेट्रोल जाय पेट्रोलीची घालपा जाय पेट्रोली गाडये ना तर गाडयेचें इंजीन गोटी जाता तर हे भाशेन जायते एग्जाम्पल आहा हे भाशेन सगळे पळय कितें इंजिनियर घोडटा तेजे बाराबर बूक येता तुवें तो कितकोन उजार करपाचो ना जाल्यार तुवें पळय कितें घेयलां तें पेड्ड्यार जातलें तेजे भाशेन तुगे जिवीत तूं देवान तुका रचिलां देवान तुका सांगिलां हे पद्दतीन तुगेलें जिवीत जावपा जाय ना जाल्यार तुगेलें जिवीत पेड्ड्यार तुगेलें जिवीत सारकें चलपाना कितें कोत तितलेंच तुगेलें जिवितांत पाड पडटलें गोराब्यांचें भुरग्यांचें सगळ्यांचें पाड पडटलें तूं जितलो वाडोन व्हडलो जाता तुगेलें जिवीत ह्या बायबलाचे भायर वचत रावता जितलो तूं वाडोता तूं एक मांदामेंत मोडीत वयता आनी जेन्ना तूं काजार जाता भुरगीं जाताय तूं 10 मेनाचे मांदामेंत पळय हाय 10 मांदामेंताचे तूं भायर आसता 10 मांदामेंत तुवें म्हण काबार केले आनीक जेजून सांगलोलो तो मांदामेंत वचात संवसाराक जेजूची खबर परगट करात मग तोय मांदामेंत तुवें चोयलो ते कान देखून दवरलो ना तुवें तर तूं सारको आतां ह्या बुकाचो सारको तुवें दोर उपयोग केला म्हणल्यार तुवें उपयोग केलोलो ना हो बूक तुवें तुगेल्या जिविता लायलोलो ना आनीक तूं जिवीत चलयता आतां काजार जायन भुरगीं जालीं अर्दांगे मागीर भुरगीं डिफेक्टीव जाताय कितें भुरगीं आतां चड डावन सिंड्रोम येयला भुरग्यां चड आतां कातोलिकां मदें गोंयां जायतो येयला डावन सिंड्रोम म्हणल्यार सारकी आसनाय तकलेन मातशें आजलो आसताय म्हणटा तेश कोन्न जाता सो जाताय ती आनीक पयलीं तरी दोतोरां तरी कळ्ळें जाल्यार दोतोर म्हणटा एबॉर्शन कोराय पयलीं स्टेजीचेर मेळ्ळें जाल्यार पयलीं दोतोरांक कळ्ळें भुरग्यांक कॉम्प्लिकेशन जाल्यार भुरगीं दोतोर म्हणटा तुमी एबॉर्शन कराय कित्याक भुरग्याक प्रॉब्लेम आहा आनीक ते भाशेन तो भुरगें रचोलें जाल्यार भुरग्याकूय त्रास आनी तुमकांय जिवीत भर त्या भुरग्याक चोवपाकूय त्रास हे सगळीं भुरगीं डावन सिंड्रोम ऑर हे भाशेन वेजिटेबल अशी जियेताय गोंयां भुरगीं थोडीं तांकां कांय कोणना ती सारकी सिंधाच्या भायर आसताय म्हणटालें तेश कोन्न तांकां 24 वरां तेंचेर दोळो दवरपाचो वद्दांक डायलिसीस करपा पडटा
तेंगे किडनी फेल आसताय, पॅनक्रिया फेल आसताय, अशें करून जायते भाशेन कॉम्प्लिकेशनां भुरग्याक जाताय. ती कित्याक लागून? फकत हे काजारी जोड्याक लागून, माय पायक लागून त्या भुरग्याच्या. मागीर घोव बायले बोट दाखयता, बायल घोवा बोट दाखयता, चोय हांवें तुका म्हणलोलें आनी आमकां भुरगीं नाकाय, पुरो हिंगा ब्रेक मारया, आतां ही जालीं भुरगीं जालें, हो चेड जालो, तो आतां असो जालो, हांव तुका म्हणटालो की आमकां भुरगीं नाकाय, बायल म्हणटाली आमकां भुरगीं नाकाय, हें नाका तें नाका. आतां एकामेका बोट दाखयताय. नाचो कोण ना जाल्यार हांव कोणा कडेन चेडा हूंय पांय माडयताले, नाचपाक कोणाय ते चेडे. मागीर म्हणटा आंगवण सारकें ना, थिंग वयर सकयल आहा, तेका बरें शेण काडलो ना, वो ते हॉला बेत गायलो ना, ते तेंपार तें जेजून सांगलोलें आपूण तिसऱ्या दिसाक जिवन जातलो म्हणून. जेजून फारजीव सगळ्यांक सांगलोलें ही इगोर्ज तुमी मोडात आनी हांव तिसऱ्या दिसाक ती नव्यान बांदतलो. तोरूय पूण तोमास 3.5 वर्सां देखून इतुलें जेजूचें प्रवचन आयकोन तो चुकलो. तर आमी 3.5 वर्स न्ही, आमी जिवीत बो आयकोन येयलें. जिवीत बो आयकोन काम कोन्न शिकोन काजार जायन मागीर आमकां सगळ्यो आडकुळ्यो येवपाक कोमेस जाल्यो. ओदी म्हणटा तिथं मॉर्निंग गेले भुरगीं आसता मेली ओदी एक्सिडेंट जायन मेले, कॉलेजी वयता आसतना हूंय काजरा वयता आसतना, काजरा सांगो वयता आसतना आनी हूंय एशें करून मेले. आनीक आतां पड कोण आचोन उरलो हाय, ती सगळे कोश्ट आटाबिटे आनीक सगळ्यो अडचण्यो मात्ताय. बोट सारकी तुफाना सांपडलो आहा. कित्याक लागून? इतुलें आमकोडे इतुलीं वर्सां आमी जिवीत भर हें प्रवचन आयकोलें. दर आयतारा आयकताय, मागीर आख्खें कोराज्म कोताय, मागीर इगोजी जायते दोन वयताय, सगळें आमी कोताय. पूण कितें आमी तें मांद नाय. आमी ते बायबलाचे उद्देशी, बायबलाच्या उतराचे भाशेन उतर कितें आमकां सांगता ते उतराचे भाशेन आमी चोवल नाय. हें आमकां उतर कितें सांगता, तुवें देवाचे भाशेन तुका रुचला तर तुवें देवाचे भाशेन जिवूंक जाय. म्हाका पळयलोय म्हूण तुवें भावार्थ दवरलो, पळय नासतना भावार्थ दवरतात ती खरेंच सुभागी. तर आमकां आतां सगळें बरयलो आहा. आमी एक पॅसेज वाचीत तेदोना, एक घडणी आमी वाचीत आसतना, एक मिलाग्र आमी वाचीत आसतना ती आमच्या दोळ्या मुखार येता. तर हें आमी चित्र आमच्या दोळ्या मुखार येता तें घेवन आमी स्वता मानपा जाय. हांव म्हणूं शिरपणा की आमी जेजू चोयलो ना म्हणून. हें आमी तुमी नॉवल आसताय, हिस्टोरी बूक आसताय, हें सगळें तुमगे आख्खी हिस्टोरी दोळ्या मुखार येता आनी ती आख्खी हिस्टोरी तुमी मोती आसता. मागीर ते बसून कोण कांतर बरयताय, कोण मागीर तियात्र बरयताय, कोण बांद एक्ट प्ले बरयताय, कोण मागीर रस्त्या वयले जमनी वयले हेळ मो ते बरयताय कार्नवालाचे. हें सगळें तेंच्यान करपा जाता आनीक लोकांक वायट बुद्धी दिवपा जाता. पूण हो बायबलाचून कोणेंय लोकांक बरी बुद्धी दिल्या? हो बायबल वाचून बायबलान सांगिल्लें ते भाशेन जियेला? यार सगळें आसताय ते आनीक सगळें बरयताय आनी लोकांक फोडयताय, फोंडा उडयताय. नाका आसल्यो हिस्टोरी हे गेल्यो खबरो ते गेल्यो खबरो घेवन येताय आनीक म्हणटाय अशें तेशें, देव एसो देव तेसो, सायबीण एशी, सायबिणीन जीत मारलो, सायबिणीक आंगवण हारी करूं ना म्हणून तेगे भुरगीं पोत्तून मेलें, आनीक हें आंगवणीन भुरगीं जालोलें, अशें तेशें सगळें फकाणां. हें सगळें देंवसरा गेलें. तेका लागून हें सगळें इस्क्रेप आयकपाचें तुमी बंद करिना. तुमगेलें जिवीत जातोलें एक इस्क्रेप. गोंया पड संवसार आहा तेश कोन्न तुमगेलें जिवीत जातोलें हें वासाचें आनीक घाणीचें. तर आमी आमगेलें जिवीत सारकें फुला भरीत करया. देवाचे भाशेन आमचें जिवीत जावपाक जाय. एक तर तूं पावल मारपा देवाचे भाशेन चुकलो जाल्यार तुज्या निसणटोन दर एक मनशाचें जिवीत सारकें देवाचे भाशेन जावपाक जाय. हितून आनीक वयर सकयल आनीक हांव कांय सांगना, जिवीत सारकें देवाचे भाशेन जावपाक जाय. जेजून म्हणलां तुमी तर म्हजो मोग कोत्ताय जाल्यार तुमी म्हजें उतर आयकतलेत, म्हजें उतर सांबाळटल्यात. तेन्नाच तुमकां देवाची भुरगीं जावपाक संदी मेळटली. तेन्नाच तुमी देवाची भुरगीं जातल्यात. देवाची भुरगीं म्हळ्यार कितें? आमी देवा भाशेन जातले. आमी आमगेली माय पाय गेली भुरगीं, आमगेली माय पाय म्हणटाय आमी, ती आमी म्हणटाय तेंगे भुरगीं आनी आमगे भुरगीं तेंका म्हणटाय आमी तुमी आमगेलीं भुरगीं. तर ती कितें भुरगीं न्ही? भुरगीं ती मनजात्यो ना, भुरगीं. तर आमी देवाचीं भुरगीं म्हळ्यार कितें?
देवाचो गुण आमकां आसूंक जाय सगळे ना जाल्यार मागीर आमी दुसऱ्या बोट दाखयतली ओ माय बायचो गुन्यांव भुरगीं म्हटली भुरग्यांचो गुन्यांव मागीर समाज थोडे म्हणटाय माय बायचो गुन्यांव मागीर दुसरी पार्टी म्हणटाय तो भुरग्यांचो गुन्यांव जालें एका बोट दाखयताय तेका बोट दाखयताय बोटान दाखोवपा उरलें पूण तेजो हें कितें तें मेकळी करपाक सगल्यांक त्रासांतून सुटोवपाक तेका कितें उपाय कितें आहा तेजो केसो उपाय घेवपाचो हे पडे एका बोट दाखयताय तेका बोट दाखयताय तें जाय ना जावपा उपाव कितें सगळ्यां पडे वायट पडे कॅथोलिकां जाता कातोलिकां पडे जाता गोंयच्या तें घोण ना जावपा आख्या संवसारा कातोलीक फांकारोले आख्या संवसारा कातोलिकां वायट जाताय चोय UK सान इंग्लिसान कितू मोन वयताय ती गोंया वा कितू लोक मोत्तो UK तर हें सगळें जाय ना जावपाक हें बंद जावपाक तेजो उपाय कितें भुरगेपणीर गोंयकार कातोलिकां मोत्ताय तें बंद जावपा उपाय कितें तर हीं पातकां वायटांत आहाय ती सगळीं बेगीन मोत्ताय ती सगळीं दुयेंसान मोत्ताय ती केन्नाच बरें भोगनाय आनी फाटल्या पिळगे आहाय तेंकाय होणा उडयताय आनीक तेंगे पिळग्योय मागीर तेंच्या फास्ट तेंगेल्यो पिळगे मोत्ताय पिशांच्या सुण्याचे भाशेन तर हें बंद जावपाक एकूच उपाय आहा तो म्हळ्यार आमी देवाचे भाशेन जावपाक जाय देवाचे भाशेन आमी जिवोवपाक जाय कित्याक देवान आमकां देवाचे सारकेली आनी देवाचे भाशेन आमकां रुचलें एकानीक दुसरो उपाय ना एक तुवें आयफोन डिजायन केलो लेटेस्ट मॉडल धरया तो आयफोन मागीर कंपनी मॅन्युफॅक्चर करता सगळे आयफोन एकूच भाशेन जाताय ते मागीर कंपनी गॅरंटी दिता 3 वर्सांची कित्याक कंपनी इतू शुअर आहा की तो आपणें हो मॉडल केला अमको केला तो मॉडल सारको गॅरंटेड तेचे भाशेन सगळे फोन मिलियनान फोन होपोले लोकांनी घेयले बिलियनान घेयले 7 बिलियन लोक आसा संवसारांत 1 बिलियन होपोले म्हणटून दवरया आयफोन 1 बिलियनूय तो सेम मॉडल तेचे भाशेन चलतलो तींच फांक्शनां 1 बिलियन मोबायलाकूय आहाय सेम टू सेम तो आनी केन्ना चेंज जावपाचो ना तो मॉडल ती फांक्शनां सदांकाळ तितून भितर आहाय तो फोन तूं उजार कर पर्यंत तर ते भाशेन देवान आमकां देवाचे भाशेन रचले तर आमगेलें फांक्शन तर आमकां तर संवसारांत जियेवपाक जाय जाल्यार आमगेलें देवागेलें फांक्शन देवाचे भाशेन जावपाक जाय देवान आमकां रचलें म्हणटच आमी आनीक देव एक आमच्या आनी देवाच्या मदें फरक कांय ना आमी देवाचे भाशेन जियेवपाकूच जाय कित्याक आमी देवाची रचना आनी देव पडे आहा ते भाशेन आमी आसपा जाय देव पडे जियेता ते भाशेन आमी जियोवपा जाय आनी देवान आमकां आपल्याचे भाशेन जियोवपाक लागून वचो हो बायबल दिला हितुली फकत एक सोजमणी म्हळ्यार कितें उपाय म्हळ्यार कितें फकत आमी देवाचे भाशेन जावपाचें जेजूचे भाशेन जावपाचें तर हो जेजूचे भाशेन आमी तर जालीं हो उपाय तर आमी घेयलो जेजूचे भाशेन जावपाक देवाचे भाशेन जावपाक तेन्नाच आमी देवागेलीं भुरगीं जातलीं आनी आमगेलें जिवीत देवाचे भाशेन आमी करपा पावतलीं आनी तुका तर हें फर्स्ट टायम म्हजें चॅनल मेवलां जाल्यार हे व्हिडिओ काबात्री बेगीन आतांच्या आतां डिस्क्रिप्शनां वच आनी आतांच्या आतां हो चॅनल काबात्री आनी उठ नाका कोदलायल्यान उठ नाकाय खंय टीव्ही बोले बसलो आहाय जाल्यार उठ नाकाय आतांच्या आतां देवाक भास दियाय की हांव सगळ्यांक भोगशितां सगळ्यांक भोगशाय आनी देवाक भास दियाय हांव केदींच पातो करचो ना पोत्तून हांव ताळणेंत पडचो ना कित्याक हांव आतां पवित्र जाता आनीक देवा तूं म्हजे भितर आसतलो सदांकाळ तर हांव देंवसाराक सदांकाळ नाकारतलो आनीक सदांकाळ जेजूचे भाशेन हांव करीत भोंवतलो हांव संवसारांत जिवो जेजू लोकांक हांव जातलो हें आमगेलें जिवीत जावपाक जाय आनीक हो आमगेलो मॉडल देवान आमकां तेजे भाशेन मॉडल मनीस रचिला तर हो मॉडल आमी देवाचे भाशेनूच आमी उपयोग करपाक जावो संवसारांत आसतना देवाक पळे सगल्यो पळे देवागेल्यो कन्यो हाय वेव्हार आहा तो कन्यो वेव्हार आमगेलो दर एक मनशागे जावपाक जावो आनीक तो जावपाकूच जावो ना जाल्यार मनीस फेल ना जाल्यार बेगीन मोन्ना आनीक सगळें वायट पिशांच्या सुण्याचे भाशेन वायट हितून आनीक दुसरो उपाय ना म्हूण हितून आनीक कांय एक दुसरें कारण ना तुजें जिवीत वायट कित्याक जालां तें सांगपाक तुगेलें जिवीत वायट वो कोण मेलो
तेन्ना आमकां कळ्ळें की हो मनीस जेजूचे भाशेन जियेन आसलो म्हणटच ताका बेगीन मरण येयलें आनीक दुयेंसान मेली वा तांकां दुयेंस जालें वा कोवीड पॉझिटीव जाली आनी मेली और कितें कारण जावं जी कोण बेगीन मेल्याय तेंगेलो जिवीत चोयाय तुमी घरांतूच चोयाय घरांतूय खूद रोगताची माय पाय भाव भयणी कोण पडे आहाय कोण पड कोणागे सांडोला मेला ती चोयाय खूद पयस वचपाची गरज ना मागीर चोयाय शेजऱ्यान चोयाय सोयऱ्यान सगळें मागीर चोयाय घरां पयलीं चोयाय जो मनीस सोंपला जो मनीस मेला तो कितें जेजूगेलो वार कोतालो ना तर कितें उपाय कितें तुमी आतां पड घरांतू मेंबर जिती आहाय मेलो गेलो काबार फिनिश तुमी आतां घरांतली मेंबर जिती आहाय भुरगीं जिती आहाय तेंगेली बायल जिती आहा घोव जिती आहा कोण पड जिता आहा माय पाय कोण जिती आहाय ती आतां पुरो फुल स्टॉप ब्रेक आनी गाडी एम्बराचेर चलोयना काय तुमी तर एम्बराचेर चलयताय जाल्यार तुमी सिग्नलाचेर वयतली आनीक सामकें तुमचें निसोणटना म्हाजे रेडाचेर क्रॉस केले जाल्यार तर सिग्नल एम्बर गोंयकारांक गेलो कातोलिकांक गेलो जाता आसतना ऑन आसता कित्याक माय पाय हे एम्बराचेर आपल्यागे गाडी चलयताय ही ग्रीन सिग्नल म्हणटा तेंका येलोली ना ही आपल्यागेलें रिस्कांत आहाय जिवीत भर रिस्कांक आपल्यागेलें हे येलो सिग्नलाचेर गाडी चलयताय आनीक मागीर ती रेड केन्ना जाता भुरगीं जाता आसतना देखून मरताय जाता आसतना डिजेबिलिटी जाता कित्याक तें रेड म्हाजे सिग्नल केन्ना जाता कोण भुरगीं बेगीन मरताय मागीर कोण सांगिल्ले ते भाशेन लोक मरत आहा कित्याक गाडी सगळी एम्बराचे येलो सिग्नलाचेर चलयताय ग्रीन कोणा पडलोली ना एम्बराचेर चलयताय आनी केदो ती रेड म्हळ्यार केदो मरण येतो म्हणून गोंयकारांक खबर ना पूण तावें आहा की मरण सारकें पिशांच्या सुण्या भाशेन येतलें म्हणून आनी तावें आहा जिवीतूय पिशांच्या सुण्याच्या भाशेन जातलें म्हणून ताका लागून गोंयकार कातोलीक म्हणटाय देवाचो गूट देव जाणा तो तांकां खबर आहा पिशांच्या सुण्याचे भाशेन जिवीत जेरूल जातलें देवाचें मनशां गेलें कित्याक ती एम्बराचेर येलो सिग्नलाचेर गाडी चलयताय आजून सारकी ग्रीन आमी आसतना सारकें ग्रीन सिग्नल घेवन आमी गाडी चलोवया कांय प्रॉब्लेम ना बेगीन जाती तूं बेगीन पवित्र कातोलीक जाय आनी सगळें वायट सोड्याय ही एम्बर लायट म्हणटा ती जिवितांत जावपा दिना काय एम्बर लायट जाली मागीर तुगेलें रेड सिग्नल रोखडी पडटा मरण म्हाजी तर तुवें तर पवित्र जिवीत सोडलें जाल्यार तुगेलें एम्बर लायट येलो लायट परतून चालू आनीक केदोणा मरण येत म्हूण सांगो जायना घडये तेच घडयेक दुसरे घडयेक और फाल्यां तर दर एक कातोलिकाक आमकां गरजेचें वो आमी तोमासान पडे 3.5 वर्स देखून जेजूचे बारबर भोंवन जेजूचे दुबार दवरलो तोरूय पूण जेजून तोमासाक बक्षिलो काय म्हणना ताका तूं मांडून गेल ना हें गेल ना रे तें गेल ना रे आतां तूं मुगेलो ग्रुपांतलो भायर तूं आतां शिस्मो उरलो ना कित्याक तुवें मांडून गेल ना तर आमगे गोंयकारांकली मिस्टेक जाली आमकां खबर नासलोली तोमासानूय गोर तें मोती धरून आसतलें की खरें जेजू जिवन जातलो येतलो दिश्ट पडटलो मेळटलो हें तें तर आमली कातोलिकांकली मिस्टेक जाली गोंयकारांगेली तर आनीक आतां मेलोल्या मोड्याचेर रडोन फायदो ना आमी आतां निचोव करया निर्णय घेया हें वायट सगळें सोडून दिया आनीक पवित्र कातोलीक दर एक गोंयकार आमी जाया आनीक हे भाशेन केल्यार आख्खो संवसार आमच्यान जेजूचें पडें मन आसलोलें देवाची पडे येवजण आहा ती आमच्यान कातोलिकांच्यान गोंयच्या कातोलिकांच्यान सोबीत गोंया म्हणटाय आमी तर ह्या गोंयच्या सोबीत गोंयासान आमी आख्खो संवसार आमी पवित्र करुया 30 जेजून शिसां उजेर केल्ल्यो आनीक जायत्यो खुणां ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात 31 पूण जेजू खरेपणी क्रिस्त आनीक देवाचो पूत म्हूण तुमी भावाट दवरचे खातीर आनीक भावाट दवरून ताच्या नांवा वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आतां आमकां जॉन हांव कितें सांगता की बायबलाचेर पळे ओजापां मिलाग्र्यो बरयल्याय आनीक तेजे भायर जायत्यो खुणां बरयल्यो ना म्हणटा पुस्तकाचेर पूण ह्यो जितल्यो बरयल्याय त्यो म्हणटा ताच्या नांवान वरवीं तुमकां जिवीत मेळच्या पासत कोणाच्या जेजूच्या नांवा वरवीं जिवीत मेळटा ह्यो
लोक मिलाग्रो वाचून कोण जेजूचे भाशेन कोत्ता जाल्यार वेल एंड गूड, पूण जे मेरेन कातोलिकांक ह्या उतराची सोजमणी पावना ते मेरेन कातोलिकांक केशींच सुदरवपाची न्हय. आमी जाणाय ताच्या जेजूच्या नांवा वरवीं तुमकां जिवीत मेळच्या पासत आमकां. तर जेजूचें नांव म्हळ्यार कितें? जेजू गेल्या नांवाक केन्ना पावर आहा. कोंकणीन कोण इंग्लिशीन कोण एक हें काळा गॉस्पल म्युजीक काळा, देर इज पावर इन द नेम ऑफ जिजस म्हूण. जेजू गेल्या नांवां म्हणटा तें पावर आहा. कोणी बरयलें तें, पूण तो पावर केदो येता तें कांय बरयलो ना. जालें, जेजूच्या नांवां पावर आहा. तेणें बायबलाचेर तें आमकां मेळटा आनी सगळ्यांनी बायबल वाचिला कातोलिकान. जेजूच्या नांवां वरवीं तुमकां जिवीत मेळच्या पासत. केदो जिवीत मेळटा? पावर आहा म्हूण मेळटा तें नांवां. जेजू देव म्हणून ते जेजू नांवां पावर आहा. आनी तें नांव देवान खूद आज्या वरवीं मोरयेक दिलोलें सायबीण मांयक. आमी सायबीण मांयक चड मानताय, जेजू उणी मानताय कातोलिकां गोंयची. कोंकणी गोंयची कातोलीक पळय हें कोंकणी स्पिकींग, ती सायबीण मांयक सातांक आनी हुर्सां मानताय सुबेज, पूण जेजू उणी मानताय. जेजूच्या नांवां वरवीं तुमकां जिवीत मेळच्या पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्याय. आमी वाचिलें, देवान आमकां इतुली सवलत दवरलो आहा. आदीं एक बायबल घेवपा वय सारको गांवां पडे ग्रेस्त मनीस आहा तेका घेवपा मेळटालो. कित्याक तो बरोवपा वर्सां लागता वय बायबल ओल्ड टेस्टामेंट. कित्याक तो कातीचेर बरोवपा पडटालो. ओल्ड जावं मागीर न्यू येयलो म्हण तूं. न्यू तशेंच त्यो मोनजाती कातीचेर बातीचेर जावं पेपराचेर ते अशें करून पेन इंत घालून मागीर ते कातीचेर बरोवपा पडटा. तो मोनजाती कात जालें लेदराचेर बरोवपा. आतां एक लेदराचो मोच घेवपा गेल्यार कितू पयशे हजारांनी पयशे सांगताय. एक मोच्या पारे लेदर म्हणटाय. आनी तशें जिन्सा एक बेल्ट देखून घेवपा गेलो जाल्यार एक लेदरा कितू वस्तू पडटाय त्यो, कितू म्हारग पडटा. आनी आख्खो बूक एक 50 कोरार बूक हातीन लेदराचेर बरोवपाचो कितू हजार पडले ते चुये. तर तेन्ना व्हडलो गांवांत कोण व्हडलो मनीस आहा तेकडे परवडटालें हो बायबल घेवपा आनी दुसऱ्यांक कांय खबर नासली. तेका लागून ज्यूस लोकांक सगळें पिश्यांक काडलें त्या दोणां 50 कोरारांत. ते आनी कायदे वाडोवन 613 कायदे जालीं त्या दोणां. तर अशें करून कोण बरो पयशांकार आहा, पेजाद आहा, तो अशें करून लोकांक पिश्यांक काडटाले. ते मागीर तेंगे ज्युसांगे पाद्र ते तेंपार तुमी हें केलें फायन, तें केलें तुमी भायर, हें केलें आनी कितें. अशें करून सगळे हुकुमशाही चलताली धोरम म्हणल्यार. जेजू हुर्सार देखून मारपा तेच धर्माचे वडील. आमकां आतां आमगेलो धर्म कातोलीक धर्म खंय पावला. कातोलीक धर्म हो आतां ज्युसांच्या परस फास्ट जालो आहा. आतां पड कातोलीक धर्म पड चलता गोंयांत. तो ज्यूस तेदोन जेजू हुर्सार मारलो तेज्या परस फास्ट चलतात ना. चोय कितें जालें, कातोलीक थिंग धांवताय मोर्चा काडूं. जे परी ज्यूस धांवताले जेजू मारूंक ते भाशेन कातोलीक धांवताय. हिंग मोर्चा काडटाय, थिंग मोर्चा काडटाय, हेजे आड उलयताय, तेजे आड उलयताय, सगल्यो अश्यो खबरो. आनी आमकां कितें जॉन कितें म्हणटा डिसायपल, जेजूच्या नांवा वरवीं आमकां जिवीत मेळच्या पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. तर कातोलिकांक जिवीत मेळटा ना. कातोलीक म्हणटाय आमगे कोडशाचें आमगे जिवीत काबां जातोलें, फॉर्मुलानाचें आमगे जिवीत काबां जातोलें. जरी तर तुमी आतां हितू वर्स जालीं बायबल आहा, इंग्लीश बायबल आहा, कोंकणी न्यायालो बायबल 50 कोरार तसोच 9 कोरार काडला कोंकणीन. आतां दोनी काडले. पयलो म्हणटा 9 कोरार आसलो तो देखून भरपूर सुबेज आसलो. आतां फाटलीं 50 वर्सां जालीं दर कातोलिकाक इंग्लिशी आसूं पडटा, कोंकणी आसूं पडटा. दर कातोलिका आनी हिंदी आनी बायबल आहा. चल 3 जाले. प्लस जायत कातोलिकां नॉर्थ गोवा मराठी कोट्टा. 4 जाले. 4 भाशेन तुका ट्रान्सलेशन मेळटा बायबलाचें. तुगेले खूद कोंकणी भाशेन जाय जाल्यार मेळटा, खूद इंग्लीश भाशेन सगळे गोंयकार कातोलीक इंग्लीश जाणाय. इंग्लिशेन कितू वर्जन आहाय. BibleHub.com मारयाय आनी एक वर्ड मारयाय, कितू वर्जनां तुका बरे भाशेन तुका सोजमणी जायते भाशेन मेळटा, सुटायन मेळटा सारकी. पूण कातोलिकान आमी गोंयां जेजूच्या नांवा वरवीं आमकां जिवीत मेळच्या पासत म्हणटा तशें कोणाक जिवीत मेळ्ळोलें ना. आज पूण ह्या पवित्र आत्म्याच्या उद्देशीं सगळीं कोण पळय म्हगेलो व्हिडिओ चॅनल पयले पाटी मेळटा. व्हिडिओ काबार आतांच्या आतां डिस्क्रिप्शनां वसाय, उठ नाका कोदला वयलीं
उठोन वयची न्ही पयलीं पवित्र जाय ना जाल्यार देंवसार तुमचें केदोणा मोरोण कोण तुमकां संवसारांतली काबार कोत्तलो म्हणून कांय गॅरंटी ना घरांतूच तुमी मोन काबार जायत तेका लागून हो व्हिडिओ एकोडे तेकोडे पास कोनाकाय चोय तियागो म्हजी तुजी खबर सांगत मरे तेजी खबर सांगत मरे तुजी खबर सांगत मगो मो एकोडे तेकोडे पास कोनाकाय म्युजिकल हेडा भाशेन जेका व्हिडिओ मेळटा कोणू जावं भुरगीं जावं कोणू जावं तुगेले भुरग्याचे उद्देशी तुगेली माय पाय पवित्र जातली माय पायक मेळटा शेमांक मेळटा तुजे वरवीं तुजीं भुरगीं नाजाल्यार तुजीं नातरां आनी पोतरां तुजीं पवित्र जातलीं एक मनीस पयलो पवित्र जावपाचो घरांत तेन्ना बायबलाचे वेळ आसा गुगला मार्याय द होल हावज होल्ड वील बी सेव्ड आखो घोराबो साल्वार जातलो केदोणा कितको न्हू जेजूच्या नांवा वरवीं तुमकां जिवीत मेळच्या पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात तो हे वस्तूंचो हे घडणेचो ह्या बायबलाचो तितून पडे सगल्यो वस्तू मिलाग्र्यो सगल्यो बरोवन दवरल्यात तेजे वरवीं आमी आतां कातोलिकां चोलया जेजून पडे बायबलाचें कितें सांगिलां तें आमी करया आनी आमकां जिवीत मेळटलें बरें हें पेसांवाचें शिरापाचें कोण फॅमिली ट्रियाचें पाड पडलो फॅमिली ट्रियाचें ना जाल्यार दुयेंसां पडे पायक डायबेटीक जालें माय भुरग्यां डायबेटीक जाता मागीर नातरां जाता मागीर जल्मा सावन मागीर भुरग्यां शुगर डायबेटीक जावन येता हीं सगळीं कित्याक लागून जाताय तीं कित्याक आमकां जिवीत ना मरण हेजें नांव कितें मरण एक दुयेंस जावप म्हळ्यार कितें तुगेलें मरण रेडी दुयेंस म्हळ्यार तुका एक येलो सिग्नल तूं गाडी चलयत जाल्यार येलो सिग्नल तुवें रावपाचें ब्रेक मारपाचो एलावड ना हिंगा युकेकू येलो सिग्नलाचेर पास केल्यार फायन पडटा तर आनीक पॉयंट पडटाय लायसन्साचे 6 पॉयंट आसतले धरतून 3 आसताय मिनिमम उणें 3 पॉयंट धरतून 3 पॉयंट आनी 100 आसता घोडी पयली फाटी 100 पावंड येलो सिग्नलाचे क्रॉस केले जाल्यार तर हें सारकें आमकां कातोलिकांक गरजेचें तुका दुयेंस लागोलें म्हणल्यार तुगेले जिविताचें मरण रेडी सारकें शुवर कित्याक लागून सांगोत हांव ल्हान भुरग्यां लागून सांगोत हांव आतां ल्हान भुरगीं दुयेंसां तूं कमी आसताय तेजेर माय पायक कळपा जाय की येलो सिग्नल आमकां पडली आमी आतां ब्रेक मारपाचो आमी आतां पवित्र जावपाचीं आमी पळय वायट जिवीत सारलां तेजो हो परिणाम भुरगीं दितात माय कोत्ता पाप भुरगीं दिता जाप माय पाय कोत्ता पाप भुरगीं दिता जाप हें जालां खबर कातोलिकांक गेली आनी तें स्वत खरें जे मेरेन तूं हो शिराप तुगेले मायच्या पायच्या वरवीं तुजेर येयला तुका तर हो आज पवित्र म्हूण सांगता ते उद्देशीन तर तूं आयकोन तर पवित्र जायना तुमचें निसणटोन भुरग्याक ते जाल्यार भुरग्यांचें निसणटोन भुरग्यां गेली मामा डाडा एकताय जाल्यार तुमचें निसणटोन माय पाय एकताय जाल्यार तुमगेले भुरग्यांचें निसणटोन शेमायच्या पाय एकताय जाल्यार तुमगेले भुरग्यांचें नातरांचें पोतरांचें निसणटोन सगळ्यांचें 100 पिळग्यो निसणटोन जे मेरेन हो पडे वायटाचो रस्तो दर एक गोराब्यां म्हणटा गोंयां 99.99% दर एक गोंयां पडे हो वायटाचो रस्तो चल्लोलो आहा तो एक मनशान घरांतलो पयलो मोडपाचो तेन्नाच आख्खो घोराबो साल्वा जातलो आनी जेन्ना तूं हें वायट सोडटा पवित्र कातोलीक जाता तेन्नाच तूं जेजूचे भाशेन संवसाराक एक उजवाड जाता आनीक हो बायबल आमकां पळय बरोवन दवरला तेजो आमकां उपयोग करून आमच्यान संवसार पवित्र करूंक जाता जे मेरेन जेजून आनीक 11 शिसांनी मेळोन आनीक हेर म्हणटा शिस आसले जे चोरयांक गुप्ती कोताले त्या दोणा आनीक म्हाजे उपरांत म्हण तूं सगळ्या इग्रोज मातेन कातोलीक इग्रोज मातेन पाप साहेबांनी इतलीं वर्सां मेळोन हो जेजूचो वावर फुडें वयलो आनीक म्हाजे अकस्मात हे दुसऱ्या देंवसार उत्पन्न जाले ते जावन आसा ते बिलिवर आनीक प्रोटेस्टंट आनीक हेर आतां पळय इतल्यो क्रिस्तांव पळय संस्था म्हणटाय त्यो हो कातोलिकांनी जेजू गेलो वावर बरें फुडें वतालो हेणी आतां फाट करून ते आतां सारके लोकांक नाडूंक मुखार सरले आनी थोडे तितूले कातोलीक देखून गोंयच्या फोंडांत पडले आनी फोंडांत पडले तेंचें मरण जालां सारकें मरण हांवें चोयलां ती आनी केन्ना बरी भोगपा न्हय आनी कातोलिकांय भोग न्हय म्हण तूं पूण कातोलिकांक एक चान्स आहा
हें पवित्र आत्म्या प्रवचन आयकून कातोलिकांक व्हडलो चान्स आहा पवित्र जावपाक आनीक वायटांतली मरणांतली साल्वार जावपाक. पयलीं मरणांत उलोवया. मरणांतली बेगीन पळय भुरगेपणी मरण येता तितूंतली साल्वार जावपाक. कित्याक मरण येयलें म्हणटा मागीर आनी कांय करपा जायना. तेका लागून तुमगेलो पयलो जीव वाटाय. तुम म्हणटले पवित्र जायन कितें फायदो? पयलो तुगेलो जीव साल्वार जातलो मेन. आतां पवित्र जाय तुगेलो जीव साल्वार मरण तुगेलें कॅन्सील. आनीक 24 वरां आयकाय आज आनीक सदांचें आयकाय आजी न्ही डेली आयकाय 24 वरां डेली म्हगे 3 भाशेन प्रवचन जाता. 3 भाशेन आयकाय आनीक टायम मेळटा जाल्यार राती एक भाशेन घालाय सकाळीं आज सायंसाच एक भाशेन घालाय राती एक भाशेन घालाय 24 वरां घरांत दवराय आनीक बरोयाय आनीक तें चोयाय आनीक तुमी एक 5-10 मिनटां व्हिडिओ कोराय. दुसऱ्यां गेलें कांय स्क्रॅप घेनाकाय तें सगळें क्रॅप. तें क्रॅप गेल्यार मागीर तुमचें स्क्रॅप. तेकाच लागून सारको स्थितींत दवराय. पवित्र जालें म्हणटच तुमकां थोडो तेंप मुगेलें हें प्रवचन आयकोन तेंचे बरोवन तुमी कोराय आनीक मागीर 5-6 म्हयन्यांनी तुमकां तुमगेलें भावार्थ सारको घोटी जातलो आनी मागीर पवित्र आत्मो तुमचे बरोबर आहायच म्हूण तूं. पूण तुमकां कितें वायट आनी कितें फाल्स आनीक कितें सारकें न्ही तें तुमकां निर्णय घेवपाक तुमकां शक्ती आनीक बळ फावो जातलें.